Pala barabase, ola babara kala kasindare kala kasindare kala. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 हरगा तुका जेजू आजच्या दिसा पाचच वेळा खातीर तुका हरगायता तुवें आमकां परतून एकदां सोयेक दिलेल्या पासत आनी आमच्या तोंडांसून तुजें उतर भायर सरतलें जें कितें आसा तेंच आमच्या तोंडांसून तूं उलयतलें आनी आमी शिकला तेंच पळयतात मग आमकां उगडासा काडटलो आनी तेंच शिकयतलो म्हज्या तोंडांसून आनी ह्या पळय जें कितें गरज आसा तेंच तूं म्हज्या तोंडांसून उलयतलें म्हणून तुका आमी आर्गायता थंय सोम्या तूं सांगताय दोगां तिगां मदीं तूं हाजीर आसाय हे वेळार तूं हाजीर आसाय आनी आमची ऑलरेडी मागणी तुवें आयकलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता तूं सोम्या सगळ्या जाग्याचेर पावताय आनी तांकां सोम्या तूं ओडून हाडटाय सोम्या म्हणून तुका आमी आर्गायता कित्याक तुजे कडेन एकट्या कडेच जाता ह्या भाव भयणांक कितें जाय गरज आहा आनी तांकां उतराची गरज आसा त्या मनशाक तूं हाडटाय आनी तांकां देवाचें उतर शिकयताय आनी तांकां तूं वचोन बरीं बरीं तेंच्या जिवितान फळां दिवपाक तूं तांकां राजी करताय म्हणून तुका आमी आर्गायता मागण्या हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 आमी आतां शिकता न्हू सकाळच्यान कालच्यान न्हू वयता न्हू बेजान तुमच्या वयता न्हू कितें तरी शिकता न्हू ते गांठीक मारून व्हरतल्यान न्हू हां काय हांगूरच सांडून वयतल्यान ते व्हरतले तेन्ना कितें जातलें जाणाय ते उतर तुमकां सुटका दितले आनी दुसऱ्यां कडेन वचपाक तुमकां गोठाय बळ दितले दुसऱ्यांक बरेंपण हाडपाक दुसऱ्याच्या घरा घरांनी वचोंक तांकां प्रीच करपाक हें उतर तुमकां सुटका दितले आनी कितेंच ना आमी हांगसून तुमकां कित्याक शिकयता तुमकां आमकां बरें म्हणून तुमकां कित्याक शिकयता तुमी वचा आनी तुमच्या गांवांनी वचोन तुमी देवाचें उतर परगट करा आतां पळय एक टेस्टिमोनी स्टार्ट करता एक भयण आसली ती कितें म्हणटा आपल्या घरान ती प्रवचन घालता आतां ब्रादरीचें प्रवचन प्रिचींग घातलें आनी तांकां आतां कांयच येयना ती सारकी मिसाची इम्पोर्टंट आहा तांकां हें प्रिचींग लायक जातलें तें कळटलें कितें तरी तें मातशें स्ट्रॉंग हार्ड प्रिचींग आहा न्हू तें कोणाक कळटा कोण सादी मनशां आहा तांकां कळटा न्हू तें बरी स्ट्रॉंग आहा तांकां इंट्रस्ट जातलें न्हू ती सादी मनशां ती सांगता म्हाका आपूण प्रिचींग घालता घरा कडेन प्रिचींग घालता सिस्टर ती येता आनी म्हाका विचारता तूं सायबीण माचें टॉक कित्याक ना सायबीण माचें हें कित्याक ना म्हणटा हांवें सांगलें अरे तूं सांग म्हटलें सायबीण मान बायबलान म्हटलें सायबीण माचें कितलें आहा तें एकूच आहा न्हू 2 चॅप्टरान ते वानान एक आहा न्हू सायबीण माचें ती मिलाक केली ती आनी ते आज बडो येवन तिका हें दिता तें उतर तूं गर्वीत जातली तितलेंच आहा न्हू तिचें आनी बायबलान आहा कितें तिचें आमी म्हणटा कितें आमी म्हटलें सायबीण माचें तूं सांगूंक जाय आसलें तिका म्हटलें तिंकां कळोंक जाय न्हू सायबीण माचें कितलें आहा तें बायबलान हांवें सारें तिका सांगूंक जाय आसलें बरें पडीन म्हटलें सायबीण माय काना गांवान लोगडो आसलें तेन्ना सायबीण मायक आमोतण नासलें पूण ती थंय आजी नासली त्या शिसांगांनी जेजू घातलें हांवें सांगलें तेन्ना तेंचो दाकाचो रोस कोबार जाल्लो तेन्ना म्हटलें सायबीण मायक पळयलें तें कोबार जाला तें सायबीण मायक तर थंय दाकाचो रोस तर करूंक जातालो सायबीण माय करतली आसली न्हू आं करची नासली करतली आसली पूण सायबीण माय कितें सांगता म्हाजो पूत कितें सांगता तें करा म्हणटा न्हू तिका लागून न्हू हांवें तिका सांगलें पळय म्हटलें ती अशें म्हणटा म्हटलें म्हाजो पूत कितें सांगता तें करा म्हटलें पूत कितें सांगता तें आनी आमी कितें करता म्हटलें सायबीण माय कडेन हें करता म्हटलें वचोन बसता मागता सायबीण माय कितें करता आमकां जेजू कडेन मागून दिता न्हू हांगासून कळटा न्हू सारकें तिका लागून आमी पयलीं न्हू हांव म्हाजी टेस्टिमोनी सांगता आमी न्हू धाकटी आसली न्हू तेन्ना आमची मम्मी घेवन आमकां सायबीण माचें दोळ्यानाक वयताली आनी थंय कितें जालें आमकां आमी जाणा आसली फकत सायबीण माच सगलें जेजू नोको पवित्र आत्मो नोको कांयच नोको आसलें आमी हें कोण तें कांयच नोको फकत सायबीण माच जाणा आसली ती जेजूची आवय बीन म्हणून आमकां कांयच खबर नासली तेन्ना कितें जालें आमकां न्हू मागीर जेन्ना आमी वाडत सारकें उतरान हें करूंक लागली न्हू तेन्ना कितें जालें आमकां सायबीण मायनूच आमकां जेजूची वळख दाखयली जेजू सगलें म्हणून दाखयलें आमकां सायबीण मायनूच काना गांवाची ती टेस्टिमोनी मेवळी आनी मागीर आमी जेन्ना उतरान वचोंक लागली तेन्ना आमकां सोच कळोन येयली ही जेजूची आवय म्हणून
आमी तिका जेजूची आवय म्हणून आमी तिका सोडून दिवंक ना. ती आमची सगल्यांचीच आवय न्हू. जेजून ती जॉनाक दिल्ली म्हणटूक आमकां दिवंक ना ती. आं ते आमची न्हू आवय सगल्यांची. आमी तिका हेट करूं येता ना. कित्याक तिणी 9 म्हयने कुशव्यान जेजूक दवरलेलो आनी तिणी कितले कोर्स काडले न्हू तो जायसर. आमी तिका हें करपाचें न्हू. आमी तिका मान दिता, रिस्पेक्ट दिता, सगळें करता आमी ताका. म्हटल्यार आमी तिका तिजे कडेन मागना. कित्याक ती आमकां डायरेक्ट आहा न्हू सोड जेजू कडेन मागपाचो. ती जेजू कडेन मागून आमकां दिता. ही लॉंग कट न्हू. ताका लागून आमी डायरेक्ट तो जेजू कडेन मागत जाल्यार आमकां मेळचें ना. हां ताका लागून आमचो भावात हांगून आमी बेश्टे हें जावंक कळना, कन्फ्यूज जावंक कळना. ताका लागून आमी आमकांय मागीर जेजूची माय म्हणून आमकां मागीर कळ्ळें. आमी जेन्ना मागण्यांक गेलीं सगळे आमी सगळें करतालीं, सगळ्याक वयतालीं आमी सारकी रिट्रीटाक सगळ्याक. म्हटल्यार अंडरस्टँड नासली उतराची, कांयच समजणी नासली आमकां. जेन्ना आमी JCI आमी येयलीं तेन्ना आमकां अंडरस्टँड येयलें एका वर्डाचे. ताका लागून आमी तिका भयणीक सांगलें हांवें, पळय म्हटलें इतली स्टोरी आहा तेजी आनीक ना म्हटलें. तूं म्हटलें तिका सांगूंक जाय समजोन. म्हटलें प्रिचींग घातलें म्हणून जायना म्हटलें. तांकां विचारता तेन्ना सांगूंक जाय. तिका म्हटलें कितें करता तूं. तिका म्हटलें सॅटर्डे आमचें मागणें आसता म्हापशा तिन्ना तिका हाड म्हटलें. आमचें प्रिचींग सिंपल आसता म्हटलें, चड हार्ड ना म्हणलें प्रिचींग. ती म्हटलें थंय अंडरस्टँड जातलें आमी तिच्या वांगडा उलयता म्हटलें. आनी तिका म्हटलें कळटलें म्हटलें देवाच्या उतराचो कितें वॅल्यू आनी कशें देवाचें उतर आमी उलोवंक जाय. तिका घेवन यो म्हणलें सॅटर्डे. ओके सिस्टर म्हणून लागली. आनी तुका जाय तूं म्हटलें कानान घाल आनी आयक म्हणलें हेडफोन घाल आनी म्हटलें. मागीर ओके म्हणून लागली. जाता न्हू. हां जाता न्हू आमचे कडेन. आमकां कोणी विचारल्यार आमकां सांगूंक जाता न्हू. आनी एक भयण विचारताली हांगासर सायबीणमाची मुर्ती ना, कांयच ना म्हणटा हांगासर. विचारताले आमकां. आमी वर्ड ऑफ गॉड शिकोवंक येता काय आमी ते तांकां पळोवंक येता. आमकां कितें इम्पॉर्टंट आहा. आं शिकवण इम्पॉर्टंट आहा न्हू आमकां. आमकां त्यो मुर्त्यो सेट फ्री करतल्यो. त्यो कित्याक दवरल्या त्यो आमच्या उगडासाक तेंच्यांनी कितें केलां तें आमी लायफान करूंक जाय. आमचे कडेन जाता. सायबीणबाई म्हणटा म्हाजो पूत कितें सांगता तें तुमी करा म्हणटा. आमी करता. हां कोण तरी करता काय जजूच करता आमी. हें ना तें ना. आमी कितें करूंक जाय हांगासर येताना आमी फकत ध्यान मन जेजूचेर दवरूंक जाय. आमी मुर्त्यो बीन कित्याक दवरिना. सगळो लोक वयता आनी मागीर तेंचे कडेन बसता. पळोवंक ना तुमी मुर्त्यां कडेन वचून बसना. ताका लागून आमी हांगासर चेंज करूंक जाय. आमी हांगासर देवाचें उतर शिकोवंक येता. देवाचें उतर शिकोवनूच आमकां तें उतरूच आमकां सेट फ्री करतलें. आनीक आमकां कितेंच करचें ना. सुटका कोण दिता आमकां. संवसाराची उतरां कोण दिता. हां देवाचें उतर न्हू. जॉन 8:32 आहा न्हू. तुमकां सोत कोण येतलें आनी सोतूच तुमकां सुटका दितलें म्हणटा. म्हणजे सोत कितें देवाचें उतर. तें शिकल्यार आमकां फुडल्या लेवलाक पावतलें. आमकां कितें शिकल्यारूच आमकां दुसऱ्यांक शिकोवंक मेळटलें न्हू. आमी तर घेवन एकूच बसत जाल्यार आमकां कितें मेळटलें. ताका लागून आमी हांगासर कितें करता तुमकां ट्रेन करता. तुमकां शिकोवंक दुसऱ्यांक शिकोवच्याक करता तुमकां. ताका लागून तुमी ध्यान मन दिवन आयकूंक जाय. तुमकां तर बरें लागना तुमी घरा वचून चॅक करूंक जाय हें उतर खरेंच बायबलान आसा काय ना तें. ताका लागून तुमचें जल्लेलें आसा. आमी कोणाचें उतर आयकता तें आनी कोणाक आमी पयलो जागो दिता तें. आमी असले कारणांक लागून न्हू लोक कितलो न्हू फाटीं सरला. तांकां फकत न्हू सगळें दिसता तें पळोवंक जाय. ती मागण्यांक बीन कित्याक येता फकत दिसता तें पळोवपाक. पूण ती वर्ड ऑफ गॉड शिकोवंक येयना. जी वर्ड ऑफ गॉड शिकोवंक येता न्हू तांकां आस आसता न्हू ती कितें करता. आसूंक रे कसोरूय जावं. जेजून खंय खंय प्रवचन केलां सांगलां न्हू तुमकां. जेजूक त्या लोकांनी क्वेश्चन केल्लो. हां हांगूर हें ना तें ना केल्लोलें काय सगळो लोक. हांगूर तरी कांयच ना. जेजू कडेन कितलो आसलो हजारांनी. कहो कळटा ते 5,000 दादलेच आसले म्हणटा पळय ते जेवणाक. तेवचे वचून कळटा न्हू कितलो लोक आसले. बायलांचें सांगूंक ना भुरग्यांचें सांगूंक ना. म्हणजे चिता कितलो लोक आसतलो जेजू कडेन तो. जाल्यार तेंच्या लोकांनी ताका विचारलें हांगूर हें ना तें ना.
कांयच ना. ते फकत उतराचे तानेक लागलेले, उतर शिकोवंक वयताले जेजूंगडा. तर आमी येताना हांगासर कितें करूंक जाय, उतर शिकोवंक जाय. हे उतर म्हाका मेळटले, ते उतर हांव घेतलो आनी गांठीक मारून व्हरतलो आनी घरा कडेन वचून दुसऱ्यांक सांगतलो. कित्याक म्हाका हांगासर बरेपण ह्या उतरान मेवलेलें आसा. ह्या उतरान म्हाजी दुयेंस पिडा गेलेली आसा. हे वचून हांव दुसऱ्यांक सांगतलो. तेन्ना कितें जाता, आमचो भावार्थ वाडटा. आमचो भावार्थ वाडटा आनी आमकां आनीक उर्बा येता देवाचें उतर शिकोवच्याक आनी दुसऱ्यांक दिवपाक. कळ्ळें न्हू आतां तुमकां? सायबीण मातशें आमी कितें कळ्ळें न्हू? सायबीण माय आमचें कितें सांगता ती? हां, आमी तिच्या भाशेन जावंक जायी. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. आमी पळोवया जॉन 6:44 पळोवया कितें म्हणटा तो जेजू आमकां. वाचू? वाच. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार्थ ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा 6:44 जॉन 6:44 44 बापान ओडून हाडल्या शिवाय न्हू. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. पळय आनी कितें म्हणटा हांगासर, आमी आतां सगळीं येयल्या हांगासर. आमकां कोणी हाडल्या? बापान हाडल्या आमकां. आमी म्हणटा कितें जाणा, हेणी हाडलें म्हाका, तेणी हाडलें. तो म्हणटा म्हाज्या शिवाय म्हणटा बापान ओडून हाडल्या शिवाय कोणूच म्हजेशीन येवंक शकना म्हणटा. पळय आमकां जण एकल्याक म्हणटा म्हाज्या फ्रेंडान हाडला, म्हाका हेणी हाडला, म्हाका फोर्सान हाडला म्हणटा. बाप कितें सांगता आमकां, तुमकां जण एकल्याक जेजून हाडल्या म्हणटा, वेचून काडून म्हणटा. कसलीं फळां तोखता तसलीं फळां दिवपाक हाडल्या आमकां, वेचून काडल्या आमकां. आमी कोणीच म्हणून खवना हांव फोर्सान येयला, म्हाका हेणी हाडला फोर्सान, तेणी फोर्सान हाडला म्हाका म्हणून हांव येयला ना. आमकां जेजूच्यान मोगान ओडून हाडल्या हांगासर. जेजूचो मोग हाडटा न्हू हांगासर ओडून. हां, आमकां तर आमी तर तुमकां तर सगल्यांक तर हेट केलेली आनी कितें गे तुमी येताले आसल्या ते कितें गो ती मनशां म्हणटले आनी कितें म्हणटले आसल्या न्हू. हो कितें जाता, हो तुमकां जेजूचो मोग हांगासर ओडून हाडटा आनी तो मोगूच तुमकां सुटका दिता. त्या मोगाक आमी ताणून रावंक जाय. मोगाचें उतर आमी शिकोवंक जाय. उतरानूच आमकां लागीं येता आनी उतर आमकां शिकता तें उतर आमकां जैत व्हरपाक आदार घोटाय दिता. परत वाचया पळया, आयका सगळीं हांगा. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. पळय आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. पळय कितें म्हणटा हांगासर, आपलें उतर आयकता आनी तांकां ओडून हाडल्या शिवाय म्हणटा कोणेच म्हणटा म्हाजेशीन येवंक शकना म्हाज्या उतराक लागून म्हणटा. आनी तांकां आपूण कितें करतलो, निमाणे दिसा पुनर्जिवन करतलो म्हणटा. जे उतरान रावतात तांकां कशें कळटा आमकां पुनर्जिवन करतलो म्हणून तो. आमी पळय डायरेक्ट तर आमकां देवाचें उतर तर आमी उतरान रावात जाल्यार आमकां हें जिवनपण आसा. आनी मेलेल्या सुद्दां आमी जिती जाता. आमकां आतां मेलेली म्हणजे कशें कळटा आमकां, आमी देवाच्या उतरा सावन पयस आसता. देवाचें उतर नोकळो ती कोण जाली, ती मेलेली कशी आसता. तांकां सुद्दां तो उठयतलो म्हणटा आपूण. पयल्या न्हू तुमी कितल्यो टॅस्टिमनी आहा न्हू, मेलेली जिवन करता तो. आमचे आतां ते टॅस्टिमनी सांगल्या. आमचो भयणीचो गो तो सारको सिरियस रिपोर्ट दिलो ताका. आनी डॉक्टरांनी कितें केलें ताचें एक बोट काडलेलें न्हू, तो आतां येना न्हू. हांवें तेजो पांय पळयलो न्हू, पांय पळयलो आनी ते पोखरून काडटा न्हू, सगळें ते काडूं ना. म्हणजे तो आतां तेंच्यांनी कितें धरलेलें बोट काडलें आनी तो गेलो म्हणून सांगलेलें न्हू. म्हणून हांवें म्हटलें, हांवें पळयलो पांय म्हटलें ते सारकें काडूंक ना मगो, येल्लो आहा म्हटलें, तो रेड जावंक जाय म्हटलें. मागीर दुसरे दिसा हेंच्यांनी सगळें पोखरून काडले हेजे पांयाचे, घावो जाल्लो पांयाक. आनी डॉक्टरान तेजें सगळें इन्फेक्शन चलयलें आनी कितें कितें खूब सांगलें रिपोर्ट. रातभर फोन 5 जायसर म्हाका फोन सारको. आनी हांव मागणें करता रातभर तेज्या वांगडा, तेका घेता आनी हांवूय करता. हांवूच एकटें करिना, तेकाय घेता वांगडा. कित्याक कळोंक जाय न्हू खंयचें सोद तुका सुटका दिता तें.
ताका लागून ताका घेवन मागणें केलें गिफ्ट ऑफ टांग उलयली रातभर 5 जायसर उलयत रावली आनी ते जागी हांवूय जागी आनी मागीर हांव मातशी सोंग ही न्हिदोंक गेली पूण सकाळीं उठली रिपोर्ट तसोच आहा आनी हांव जेन्ना गेली रिपोर्ट सगळो चेंज हांव म्हणचे न्हू हांव जेजू म्हाज्या वांगडा गेलो रिपोर्ट सगळो चेंज आनी सगळी तो सारको थीर म्हाजे कडेन उलोवंक लागलो सगळें सांगूंक लागलो म्हाका आपूण आतां बायलेक घेवन भोंवपाक वयतलो शेनवार आयतार म्हणून भुरग्यांक बीन घेवन म्हणालो तर सिरियस आसलेलो मनीस पळय उलयनासलेलो कितें एका उतरान तुका सुटका दिता तें उतर तूं रात आनी दीस उलय त्या पेशंटा पासत उलय तूं कोणा पासत तें कशें ताका सुटका दिता तें पळय आनी आयज ताका तो फोन येयलो म्हाका आयज डिस्चार्ज दिला हांवें ताका सांगलें सोमार मंगळार तुमकां डिस्चार्ज दितलो सांगलेलो हांवें सांगून बीन येयल्ली ताका हांव सगळें मांडे आनी ट्युजडे तुमकां डिस्चार्ज दिलो आनी आतां ताका डिस्चार्ज दिलो पळय पळय घावो आहा सगळें आपूण कशें आतां हें सगळें हांवें सांगलें तूं तो विस्वास दवर तो घावो सगळो ड्राय जावन येयला म्हणून जेन्ना आमकां उतरानूच कळटा हें सगळें पेकोवणी जाता म्हणून आनी मागीर तूं कितलो सिरियस आसलो सगळ्याक सगळी फॅमिली बीन येयली सारकी पळोवपाक ताका आतां आनी आतां फॅमिली अरे काल तूं इतलो सिरियस आसलें मरे आनी आयज इतलो सडसडीत कहो जालें हांव म्हाजें प्रेस करता देवाक थँक्यू जिजस म्हणटा थँक्यू जिजस तुवें ताका त्या तोंडासून उतरां उलयलें आनी तो बरो जालो म्हणून आनी तेजे सासूमांक खबर आहा आमी देदूचें करता म्हणून तिका कळ्ळां ती येयल्ली तिका कळ्ळें तो जेजूनूच ताका बरो केला म्हणून न्याय लायफ दिला म्हणून ताका सांगलें हें तुजें न्याय लायफ आतां जेजूक टेस्टिफाय कर टॅक्सी ड्रायव्हराक सांग म्हाका जेजून बरो केला म्हजो पाव हांव नेवो जिवीत दिला म्हाका म्हणून इतलो टेस्टिफाय करता जाल्यार आनीक आनी तुका पेकोवणी मेळटा न्हू ताका लागून आमी आतां कितें म्हणटा हांगासर कोण येयला ती म्हणटा बापान ओडून हाडल्या शिवाय आपले कडेन कोणूच येवंक शकना म्हणटा म्हणजे जोन एकल्याक तुमकां कोणी वेचून काडल्या बापान वेचून काडल्या सगल्यांक काडल्या जी कोण तेजेर भावात ठेवता तेजे उतर आयकोता पायटा जॉन 1:12 आहा ते तांकांच देव म्हणटा आपली भुरगीं म्हणटा सगळीं भुरगीं देवाची पूण जेजू कडेन कोण विस्वास उतर ठेवता ताकाच आपूण भुरगीं म्हणटा आपली ताका लागून आमचेर चललेलें आसा आमी कोणाचें उतरां आयकतात कोणीच म्हणूंक कळना मांव हांगासर फोर्सान हाडला म्हाका फोर्सान येयल्या मम्मीन हाडला म्हाका फोर्सान येयनी फ्रेंडान हाडला म्हाज्या येणी हाडला ना आमकां जेजून ओडून हाडल्या शिवाय कोणूच म्हजेशी येवंक शकना म्हणटा ताका लागून आमी कोणाचें दिवपाचें आमचेर दवरलेलें आसा सगळें आनी एक पळोवया आमी जॉन 15:16 पळोवया जॉन 15:16 तुमी म्हाका वेचून काडूंक ना हांवें की तुमकां वेचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात कोणी वेचून काडल्या आमकां आमी जेजूक वेचून काडला ना हा आमकां जेजून वेचून काडल्या आनी एकदां वाच सिस्टर ते पळय तुमी म्हाका वेचून काडूंक ना हांवें की तुमकां वेचून काडल्यात आनी वाच ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखतात तसलीं फळां अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो केन्ना येतलो म्हणटा तो तुमी मागता तितलें हा तुमी जेन्ना हांगर वयता आनी दुसऱ्यांक सांगतल्या तुजी टेस्टिमनी तुजी हे ते उतर दिता तेन्ना तो म्हणटा कितें जाणा तोखता तसलीं फळां येतले म्हणटा तुमी तेन्ना थापून तुमकां मागता तितलें दितलो म्हणटा आमकां ऑलरेडी दिलेलें आसा तेणी पूण आमी कितें करता दी 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 करून मागता न्हू सगल्या कडेन दी दी म्हणटा न्हू दी दी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें देव तुमकां फाट करतलो आपूण तुमकां ऑलरेडी दिवन दिलां म्हणटलो सगलें दिलां न्हू आमकां सगलें जेनेसिसानूय सांगता न्हू आमकां व्हडलें सगलें दिलेलें आसा म्हणटा आपूण आमी तुमकां म्हणटा आनी एफिसियन 1:3 म्हणटा न्हू सगलें आमकां दिव्य पोतेन सगलें दिलेलें आसा आमकां आतां कितें करूंक जाय फकत आर्गां दिवंक जाय आनी घेवंक जाय आर्गांनी देव हाजीर जाता न्हू हा कळ्ळें कळटा सेद्रेक मेसेक एबेनेगो कितें केलें तेंच्यांनी कंप्लेन केलें आमकां फुकट घातलें हेतूर फोडणेन घातलें आमी मरता हांगासर म्हटलें भायल्यान तितली बट्टी तापलेली ती
भायल्यान सुद्दां लोक आसलेले मेले खंय. म्हणल्यार तांकां तिगांक कितें जालें? तेंच्यांनी कितें केलें? प्रेस केलो. गायना गायली तेन्ना कितें जाता? खूब देव आजीर जाता. तोच आमच्याय जिवितांत आमी कितें गायना करता, कितें प्रेस करता, थँक्स आर्गां दिता तेन्ना कितें जाता? देव खूब आजीर जाता आमच्या भितर. जाल्यार आमी कंप्लेनां करीत जाल्यार कांयच जावपाचें ना. आमचें ब्लेसींग आहा तें सुद्दां आमकां फुडें वयतलें. आमी कंप्लेनां करीत जाल्यार आवय जावकूच ना मरे, इतले मागणें केले, हांव पांय धुता तोच आहा मरे, कांयच जायना मरे, टिटाक वचोन येयली कांयच जावंक ना मरे म्हणून जातलें? तूं भावार्थान थीर राव, देवाचें उतर आयकत राव, तेजेर लक्ष दिवं नाका. तें तुजें लक्ष दिल्यार तें कांयच जावपाचें ना. फकत भावार्थ दवर, सगळें जातलें. फाटल्या दिसा आमी बॉम्बे गेल्लीं, आमी कितें केलें? आमी तेजेर कोणाचेर हात दवरूंक ना, फकत अशेंच प्रीच करतालीं. सगळीं 15 जाणां आशिल्लीं. 15 जाणांकूय हिलींग मेवलें, कोणाकूच हें जावंक ना. येयल्लो 15 तितलीं जाणां बरीं जावन गेलीं सारकीं. कित्याक? फकत हात धरून मागणें करूं ना तेंकां बरें लागलें प्रिचींग. ती म्हणटाली आमी मिसाक वयता एका, पूण आमकां असलें उतर खंयसरूच मेळोंक ना म्हणटा. ताका लागून तुमकां सांगता, ध्यान दिवन आयका देवाचें उतर, ध्यान दिवन आयका, तेचेर लक्ष दिया, ते कानान घाला, ते मोतीन घाला, आनी तितूरूच तुमकां सुटका मेळटली. आमकां खंयतरूच सुटका ना देवाच्या उतरा शिवाय. आमी देवाचें उतर शिकतलीं आनी तेंच आमकां स्वतंत्र करतलें. आमकां आतां हांगासर कितें म्हणटा आमकां? तें परत वाच पळय आं, आयका सारकी. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां वेंचून काडल्यात, आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां, अशें म्हजें नांवें बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. पळय आमकां कितें म्हणटा हांगासर? फकत देवाच्या उतरान रिगोवन रावपाचें, देवाचें उतर आमी शिकपाचें. तेका सारकें रिगोवन रावल्यारूच आमचे कडेन फळां दिवपाक जातलीं. जाल्यार आमकां जावची ना. कित्याक? तुमी एक झाड पळयलां न्हू, तें फाटोना जाल्यार झाडाक तें रिगोवन रावल्या शिवाय तेका फळां दिवंक जाता? तशीच आमी देवाच्या उतराक जर रिगोवन ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी देवाच्या उतराक तर रिगोवन ते फाट्याक जेजूक तर चिकटून रावात जाल्यार आमच्यान फळां दिवपाक जातलीं. कसली? तोखता तसली सारकी म्हणटा. तुमी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, दोळ्यांनी पळोवंक ना, तसलीं फळां कांय जाण आवडूंक ना, तसलीं फळां तुमी दितल्यान म्हणटा. 2 कोरिंथियन 1 कोरिंथियन 2:9 आहा तें पळय. 1 कोरिंथियन 2:9. दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, कांय जाण आवडोंक ना तें. 1 कोरिंथियन 2:9 काय 2 कोरिंथियन 1 कोरिंथियन. sorry go 2:9 पूण पळयत पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, दोळ्यांनी देवान आपणाचो मोग करतल्यांक तयार केला, तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनांत आटापूंक ना. हय पळय ह्यो वस्तू फुडें वाचूं नाका पळय दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, तसलें तुमच्या जिवितांत करता. केन्ना तुमी जेन्ना जेजूक चिकटून रावतल्यात आनी ती फळां बरीं बरीं दितल्यात तेन्ना म्हणटा तुमी दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, कांय जाण आवडोंक ना, तसलीं म्हणटा तुमी फळां दितल्यात म्हणटा. ते कोणाचे दल्लेले आसा? आमी देवाच्या उतराक चिकटून रावता तेन्नाच हें सगळें आमच्या जिवितांत घडटलें. आमी तर मनीस आमी एक जिवितांत कांय ना, कांय लावचें ना, कांयच जावचें ना. हांव बोरेंच ना म्हणीत जाल्यार कांयच जावचें ना. आमी म्हणीत ऑलरेडी हांव स्ट्रॉंग जेजूच्या नांवान म्हाका चलोंक घटाय दिता कोण? जेजू वरवीं हांव सगळें करूंक शकता. आमी कोणा वरवीं सगळें करूंक शकता? जेजू वरवीं न्हू. तो आमकां चलपाक घटाय दिता न्हू. फिलिपियन 4:13 म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग टू क्रायस्ट जिजस हू स्ट्रेंथन मी. म्हणजे म्हाका जेजू शक्ती दिता, म्हाका चलपाक घटाय बळ दिता कोण? जेजू वरवीं हांव सगळें करूंक शकता. तो आमकां घटाय दिता म्हणटा जेजू. आमी कोणा वरवीं करूंक शकता? जेजू वरवीं सगळें करूंक शकता न्हू. तूं आतां चलताय बोलता, तूं कितें म्हणटा? तूं जेजू वरवीं हांव सगळें करूंक शकता. जेजू म्हाका घटाय दिता, चलपाक घटाय बळ दिता. आमकां उठोवंक जायना, जेजू वरवीं हांव सगळें करूंक शकता.
म्हटल्यार तुका घोटां दिता बॉल दिता. तुमी सकाळची म्हटल्यार तर तुमकां उठोवंक जाय सकाळी फुडें जेजूक सांगूंक जाय आलम बीन काय लावंक खोला जेजू म्हाका अमक्या टायमार उठोवंक जाय. सारको पळयतात न्हू त्याच टायमार तुका जागयता. आमी फकत कितें करता आलम लायता आनी न्हिदता न्हू आनी मागीर आमकां आलम सुद्दां वाट कळना थोड्या. जेजूक सांगता तेन्ना सारको एक्झॅक्ट टायमार उठयता आमकां. ताका लागून आमी जेजूचेर पातयेवन रावंक जाय. जेजूचें उतर शिकोवंक जाय. जेजूच्या उतरान रिगोवन रावता तेन्नाच आमकां ही बरीं बरीं फळां दिवंक जातलीं आमच्या जिवितान. आतां आमी पळोवया हें पळोवया आमी आतां एफिसियन 5:13 पळोवया. एफिसियन न्हिदल्यात ती जागी जायात पळोवया कितें ना. 5:14 एफिसियन 5:14 न्हू. देखून पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलोलें आसा, न्हिदल्यांत ती जायात जागी. कोण न्हिदल्या? न्हिदल्यात ती जागी जायात म्हणटा. असली न्हीद न्हू आमी न्हिदता ती न्हीद न्हू. जी देवाच्या उतरान ना तांकां सांगा तो जागी जायात. उठात म्हणटा उठात. तुमकां जेजू आपयता. जेजू तुमकां आपयता आपल्या उतर शिका उतरान रिगोवन रावा. ती न्हिदल्यात ती म्हणटा जागी जायात. तांकां आजून देवाच्या उतराची समजणी ना ती उठात आनी येया आपले कडेन. उतर घेया. हे उतर तुमकां सुटका दितलें म्हणटा. न्हिदल्यात ती जागी जायात म्हणटा. आमी न्हिदलेली आहा? जागी आहा न्हू सगळीं? देवाच्या उतराक स्थिर आहा न्हू? आयकून घेता न्हू? आमी सगळीं जागी आहा. न्हिदल्यात ती म्हणटा जेंकां देवाच्या उतराची समजणी ना देवाच्या उतरासून पयस आहा ती न्हिदल्यात ती जागी जायात म्हणटा. उठून येयात उठून येयात म्हणटा पळय. उठून उठून येयात म्हणटा. उठून येयात मेलेल्यांतली. उठून या मेलेल्यांतली म्हणजे देवाच्या उतराची जी मेल्या म्हणजे कितें हें मरण न्हू आमचें. हें देवाच्या उतराची समजणी ना ती मेलेलींतली न्हू जुल्यो? हय 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 पळय देवाच्या उतराची समजणी ना देवाच्या उतराचे पयस आहा ती म्हणटा तो मेल्लेली मनशां. म्हणजे तांकां सांगता तो येयात उठून म्हणटा. कोण? जेजूचो जेजू कडेन या म्हणटा. तेज्या उतरा लागीं या म्हणटा. हें उतरूच आमकां जेजू सोच शिकयतले आनी तें उतरूच आमकां सुटका दिता. ताका लागून तो आमकां बोगार बघा जेजूशीर या. जेजू आपल्या कडेन. जेजूक कितें फायदो आहा? हा आमीच बरी जातली तें उतर आयकून. ताका लागून तो सांगता कितें आमकां येया म्हणटा. येया आपल्या उतरा लागीं म्हणटा. हे उतर शिका म्हणटा. हे उतर तुमकां म्हणटा पेकोणी साल्व सोदतालो कसलोय प्रश्न आसूंक तुमकां म्हणटा हे उतरूच आमकां तितूसून भायर काडटले. काडिना आमकां उतर? कितले रिणांसून श्रापांसून सगळे आमकां कितें आसलेले हे उतर म्हणून आमी भायर सरोंक ना. कितलो लोक भायर सरला न्हू रिणांतलो बीन. सकाळी पयर प्रॉब्लेम सांगलेले आत्ताच रिणां मेकळो गेला म्हूण म्हणून सांगले त्या भावाक. आतां ताका रीण दिसतालें पूण तेणी कितें म्हटलें आत्ताच नांव आत्ताच म्हणून सांगता आमकां रिणां मेकळो केला. दिसना पूण आमी उलयतात भावात काम करता आमच्या जिवितांत. आमी तो भावात उलयना आमी जाल्यार कांयच जावपाचें ना. दुबाव उलयता हसर न्हू. दुबावाची मागणी कितें जाता आमकां काय आलता जाता त्या वाड्या सारकी ओड्या सारकी. आमकां तितून कांयच मेळपाचें ना. तो सगळे कडेन आमकां सांगता न्हू दुबाव धरूं नाका म्हणटा. कितें मागला तेचेर विस्वास धर म्हणटा न्हू. मार्क 11:24 दुबाव धरूं नाका म्हणटा. ते कित्याक सांगता दुबाव धरूं नाका म्हणून तो? आमकां कितें केलें रोखडो दुबाव येता न्हू. येयना कसले खंयसरी गव्हर्मेंट कामाक सुद्दां गेले म्हाजें काम तो करतलो काय. तो आमचो शेजारी मरे तो म्हाका वळखता मरे तो म्हाजें काम करतलो हय दिसता न्हू आमकां. आमी भावार्थान वचत जाल्यार थंय वचून जेजू काम करता न्हू. तूं कोणूय सांग तो तूं भावार्थ धर म्हाजें काम आयज हांव वयतली फकत हांव थंय सायन मारतली येतली म्हाजें काम जालें जेजूच्या नांवान. मनीस जाल्यार जायना. आमी कितें करता मनशांक पळयता. आमी जेजूचें उतर घेवन वचोंक जाय. मनशांक पळोवंक ना. तो जेजू म्हणून आमचें काम करता. तो कसलो ऑफिसर जावं कोणूय जावं तो जेजू म्हणून थंय वयता आनी म्हाजें काम करून दिता. आमी मनीस जाल्यार कितें जातलें आमकां कळटलें कोण म्हणून वयता तें. वाचया आमी
आयजाया 45:2 दिसता ते न्हू म्हाज्या फुडें वयतात. खुद सर्वेश्वर हय 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 45:2 आयजाया 45:2 खुद हांव तुजे मुखार वेतलो, उंच सकल आसात ते जागे सपाट करतलो. पळय हांव कितें म्हणटा पळय हांगा सर्वेश्वर खूद वयतलो म्हणटा फुडें. तुज्यो सगळ्यो वांकड्यो तिकड्यो वाटो आहा, तुका कितें अडचणी आहा, तुजें काम जायना, कितले कितले वर्साचे भायर वचपाचें, पासपोर्ट जायना, कितें जायना, काम जायना, लोन फारीक जायना, हे लोनाचे प्रॉब्लम, घराचे प्रॉब्लम कितें आसा ते कितें करता तो कितें म्हणटा आपूण तुज्यो सगळ्यो वाटो क्लियर करतलो, लेवल करतलो म्हणटा. केन्ना करतलो? तूं दुबाव जाता तेन्ना, त्या मनशाक पळयता तेन्ना. हा देवाचेर विश्वासांच्या उतरान रिगोवन रावता तेन्नाच तुजे कडेन ह्यो जातले उतरान तूं भावात उलयतले त्या उतराचेर. कितें म्हणटा तो आपूण फुडें वयतलो आनी तुमच्यो वांकड्यो तिकड्यो वाटो आहा त्यो सोरय करतलो म्हणटा. कित्याक सांगता तो? आमी फकत दुबाव धरता न्हू, तेका लागून तो पश्ट बरयता तुज्यो वाटो हांव सोरय करतलो म्हणटा. तुका वचपाची वाट ना, तुका धाकटुले आहा, बुयार आहा, कितें आहा ती वाटेनसून तुका म्हणटा आपूण भायर काडटलो व्हरतलो म्हणटा. तुका तुज्यो कितल्यो अडचणी आसो, कितें आसो, तूं जेन्ना सर्वेस्वराचो आत्मो तेचेर आहा, देवाचो फावर म्हाजेर आसा म्हणटा तेन्ना कितें जातलें, तुजो तो देव फुडें वयतलो आनी तुज्यो सगळ्यो वाटो वांकड्यो तिकड्यो आहा त्यो तुज्यो वाटो सगळ्यो सोरय करतलो. आमची कामां जाय नासलेली इतली वर्सां कामां जाय नासली, जेन्ना आमी जेजूक फुडें घालता, जेजूचे उतर शिकता तेन्ना तुमची सगळीं कामां सुफळ जाता. तुमी पळोवंक जाय आर्गां दिवन, आर्गां तुका जेजू म्हाका रोमा मेकळो केलाय, आर्गां तुज्या जेजू म्हाजें सगळें काम जालां, म्हाजे पूत भायर पावले, कशें पावले कितें हांव नको, पूण देवाचें उतर शिकले आनी भायर पावले. पूण आमी कितें करता पयलीं तांकां देवाच्या उतराची वळख दिना. मागीर तांकां प्रश्न येयलो, कितें प्रॉब्लम येयले जाल्यार सुटाळो येता. तांकां पयलीं देवाच्या उतराची वळख दिवंक जाय आनी मागीर आमी जेजूक सांगूंक जाय जेजू ताका हांवें देवाच्या उतराची वळख दिल्या, मागीर तुमी तांकां भायर गेलो म्हणटकूच मागीर तांकां प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच कितें जाता उसामय जाता. मागीर तांकां तेजे बॉस त्रास केलो, कलीग त्रास केलो, मागीर तांकां उसामय जाता. मागीर ते कितें करता, मम्मी हांव आत्तां घरा येता, हें बरें काय ताका मागणें केल्लेलें बरें. तुमी म्हणूंक जाय सर्वेस्वराचो आत्मो तांकां शिकोवंक जाय. तुजे बॉस त्रास करता, तुजे कलीग त्रास करता, सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आहा, ताका मोगान भरला, सगळ्या वायटाची ताका सुटका दिल्या आनी ताका कितें गरजो आहा त्यो ताका फिलफील केल्या ताच्या जिवितांत, म्हटल्यार तो मनीस चेंज जाता. मागीर तुका तो हट करता, तो मोग करूंक लागता. आमकां सगळें आसा पूण आमी कितें करता, आमकां नाका तें, आमकां रेडीमेड जाय न्हू, आत्तांच जाय, आत्तांच जाता ना न्हू, आत्तांच जाता. एक टमाटाची सीड घातली तुमी आनी एक घातलो आंब्या हेचे नाल्लाचें झाड घातलें, खंयचें पयलीं जाता? टमाटाचें पिकें जाता न्हू, तें रोखडेंच मरता न्हू. आनी हेचें घातलेलें माडाचें झाड कितलो तेंपेरान तकता? कसली आमी मनशां, टमाटाची काय माडाची? तकता न्हू आमी, 100 वर्सां जियेता न्हू माड. हा ताका लागून तो उतरान जो कोण रावता न्हू ती लांब जियेता सारकी. आनी जी टमाटाची बी उतरान ना ती कितें जाता, रोखडीच बावता मरता न्हू. टमाटाची शीड पयल्या न्हू तुमी, एक घाला तुमी टमाटाची बी, रोखडीच किल्ला ना, रोखडी टमाटां जायना. आनी माड खूब तेक लागता म्हूण फळां कसलीं दिता, तोकता तसलीं फळां दिता. पळोवंक ना तुमी माडाचे नार कितले 40-50 पडना एका माडाक, मागीर कितले खावंक मेळटा आमकां न्हू. टायम लागता म्हटल्यार तो हे आमच्या जिवितांत आमकां पेखोवणी थोड्यांक रोखडी मेळना. कित्याक मेळना रोखडी, तांचो भावात जितलो देवाच्या उतरान रिकता तितलो मागीर आनी ती पेखोवणी बेगीन जाता. ती पेखोवणी तुका जेजू जेन्ना तुका पेखयता, पेखोवण जाता ती तुका परती केन्नाच येयना, लायफ टायम तुका. पयल्यार तुमी जेजून कोणाक हिलींग केल्लेलें परत येयल्लेलें आसा दुयेंस, तांकां येता कशें आणा दुयेंस परत. तुमकां मातशें सिम्टम दाखयता आमी तो ताका हय मनीस जाल्यार तें आमच्या जिखता काळजान. ताका लागून आमी असले येयले आमकां जाल्यार आमी तेन्नाच कमांड करूंक जाय.
जेजूच्या नावान जेजून सांगला म्हाका तुया साडीक ना तुवें म्हाजें हील केलाय जेजू ऑलरेडी हील. म्हणजे आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो गोश्टी घडोवन येतल्यो. थँक्यू. वास फुडें सिस्टर ते उरला न्हू आनी पितूळचे दारवोटे मोडून उडयतलो. पळय पितूचे धारवटे मोडून उडयतलो म्हणटा म्हणजे तुमकां आतां वचपाक वाट ना लोकांक कशें दिसता तुमकां आडे घातले कितें घात तसलें म्हणटा आपूण मोडून उडयतलो आनी तुमकां वाटो करतलो म्हणटा. म्हणजे ते आतां हें बीन कितें जाता ते आमचे बांदपास आसता कोणाचे कितले कितले वर्सांचे न्हू आपूण ते जेकडे 40 वर्सां 30 वर्सां उलयना आसता तसले बांदपास आपूण मोडून उडयतलो म्हणटा. खरविस्वर देव जेन्ना तूं उतर उलयतलो तेन्ना ते धारवटे मोडटले. लोखंडी आडबाऱ्यांचे कुडक्यान कुडके करतलो. पळय लोखणाचें कित्याक तें सांगलां तुमकां ते आपूण कुडक्यान कुडके करतलो म्हणटा. तुमकां कसले सरळ वाट करपाक म्हणटा. आतां तुमकां अडखळ्यो आहा न्हू आतां बोक्सणे दिवपाक थोड्यांक अडखळ्यो आसा. तुमी जेन्ना देवाचें उतर शिकता तेका मोगान भरता तेन्ना म्हणटा असल्यो तुमच्यो वाटो आहा न्हू त्यो आपूण तोडून उडयतलो आनी तुमकां वाट करतलो बोक्सण्याची. ती सैतानान तुमच्या इतलीं वर्सां तुमकां बांदपासान दवरलेली त्या भाव भयणा कडेन उलोवं नाका तेंगेर वचों नाका हें करूं नाका फोनार उलोवं नाका तें करून तें तुजें बांदपास आसलेलें न्हू हें तुजें मोडून उडयतलो म्हणटा आपूण आनी तुका वाट करतलो म्हणटा सरय तेचें वचपाक. तेंगेर कोणागेर कितें करता तेतूंतलें तुका आपूण सुटका येतलो वचपाक वाट तयार करतलो. जालें परत वा सिस्टर पळय आं तुमी आतां म्हणटा न्हू कितें तुमचे प्रॉब्लम जायना कितें जायना तुमचे कितले कितले वर्साचे प्रॉब्लम आतां आमचे सुटावे जावंक आनी हें म्हणटा तेन्ना कितें म्हणटा सोरेसो देव तो पळय आमकां खुद हांव तुजे मुखार वेतलो. पळय तुज्या मुखार कोण वयतलो सर्वेस्वरो देव वयतलो म्हणटा फुडें वयतलो आपूण म्हणटा. तूं जेन्ना वाट हें करतलें तेन्ना आमकां आतां आमी केन्ना म्हणटा ट्राफीक बीन आसता तेन्ना आमी कितें म्हणटा आवय कितें रे ट्राफीक भरला हांव केन्ना म्हणून घरा पावतलो रे हांव म्हणिना थोडी ट्राफिकाक पळयता आनी आमी म्हणटा आमी एक्झॅक्ट टायमार घरा पावतलीं. कित्याक सर्वेस्वर फुडें गेला आनी वांकडे तिकडे वाटो आहा त्यो सरळ केला. ट्राफिकाक सुद्दां आमकां वाट दिल्या. तुजे टायम घालूंक जाय अवघ्यात टायमार 4 जाल्यार 4 5 जाल्यार 5 हांव घरा पावतलो कोवा पावतलो हांव नको पूण जेजू म्हाका सारको पावयतलो. आमी तो तेका म्हणीत जाल्यार आमी उरलीं मागीर आनी फुडें फुडें गाडयो येवन आनी ट्राफिकान मागीर आमी थंयसरूच उरतलीं. तेका लागून तो सांगता आपूण तुमचे फुडें वयतलो आनी तुमच्यो त्यो वाटो आहा त्यो सरळ करतलो म्हणटा. कित्याक सांगता तो आमचे आमी विश्वास दवरा म्हणटा देवाच्या उतराचेर. देवाच्यानूच तें सगळें जाता फुडें व्हरपाक बीन. खंय जाता आजभर तूं जेन्ना उतर उलयता तेन्ना आजभर हे वयता आनी ते ट्राफिकाक सुद्दां सायडीक करता आनी तुजी बस फुडें वयता. कित्याक आमी उलयस तर जाल्यार आमी घेतली. ते आतां तुमी जाणा न्हू 12 वर्साची अस्तुरी आसली मार्क 5:27 बरयला तिने कितें केलें तिने बसली तिका जेन्ना तिने पयलीं कितें म्हणटा 26 वर्सान कितें म्हणटा वाची आमी मार्क 5:26 ती कितें म्हणटा आपूण सगळे दोतोर केले एकूच न्हू सगळ्या दोतोरांगेर गेली ती आयुर्वेदीक न्हू ते न्हू ते सगळे दोतोरांगेर गेली म्हणटा ती. शेवटी कोणी पेखवणी दिली तिका तिने कितें केलें वोगेच ते घरान बसली आपूण सीक आहा आपूण इतले दुडू मोडले आतां म्हाजो कांयच फायदो ना म्हणून बसली ओगीच ती. जेन्ना तिका जेजू कोणी सांगलें तिका एवशिल्यान जेजू वचपाचो आहा आनी तिने आयकलेलें आसतलें जेजूचें उतर जेजू बरें करता म्हणून तिने कितें म्हटलें तेका लागून आमकां कळटा आमी उतर उलयल्यालूच आमकां पेखवणी आसा. तिने उलयले आनी तिची पेखवणी घेतली 12 वर्साची पेखवणी तिची घेतली न्हू. तो हे तेन्ना वचून कळटा आमकां कितें जाता आमी जेन्ना उतर उलयता उतर ते उतर आजबोडये वयता आनी तुजो रस्तो वांकडो तिकडो आसलेलो तुका ते पेखवणी मेळपाक ते बांदपास आसलेले ते मोडून पडटा आनी तुजी पेखवणी बेग्यान जाता. खूद सर्वेस्वर वयता म्हणटा आनी तुज्यो वांकड्यो तिकड्यो वाटो आसलेल्यो सरळ करता म्हणटा. केन्ना जेन्ना आमी तेच्या उतराचेर विश्वास दवरता तेच्या उतरान सारके थीर रावता जेजू तुवें सांगला बरयल्लेलें आसा म्हाज्यो वांकड्यो तिकड्यो वाटो सरळ करतलो हांव थीर रावता तुज्या उतरान. आमकां एकदां कितें जाता आदलें दिसता न्हू आदले दिसाना आमकां आदले कितें कितें म्हटल्या दिसाना आमकां मायन पायन सासू मायन कोणी कितें कितें म्हण तेंच येता ते कितें जाता आमकां ते हाडलें म्हणटकूच आमचें ब्लेसींग
कट जाता मागीर देवाक आमच्या काम करूंक जायना तिने कितें केलें ती रक्तपात वस्तुरी जाली तिने कितें केलें तिने उसारलें न्हू उसारलें पळय तिने जेजूच्या आंगोस्तराक हातूंत लायत जाल्यार हांव बरी जातली आनी तिने वाचया 26 पळय कितें म्हणटा हांगासर सोबार वयजांचें वखद करतना जायतें सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो पूण तिची गोत अदीक पास्ट जाल्ली पळय कितें म्हणटा हांगासर सोबार वयजांचें वखद करूनय म्हणटा तिका कांयच फायदो जालो ना सगले दुडूय कबार जाले म्हणटा सोबार वयजा म्हणजे कितें सगळे दोतोर केले तिणी आयुर्वेदीकूय आसतले न्हू सगळे म्हणजे सगळे दोतोर केले आसतले तिणी पूण तिका एकूय गूण मेळोंक ना म्हणटा तर तिची दोत अदीक पास जाली म्हणटा पयशे कबार जाले म्हणटा हय डॉक्टरी सांगता न्हू मागीर हॉस्पिटलांनी बीन चड सिरियस जालो पेशंट म्हणटा कितें म्हणटा आतां तुमच्या देवाचें पळोवया म्हणटा म्हणिना म्हणटा न्हू देवाचेर पळया म्हणटा तुमचें कित्याक तांकां सुद्दां खबर आहा देवूच हें सगलें करता म्हणून आमी जेन्ना देवाक फुडें घालता आनी देवाचें उतर उलयता तेन्ना कितें करता आमकां आज बोडया सगळ्यांक आज बोडये दिलेले आहा न्हू आमी कामाक लायता काय न्हिदल्या ते आ आमकां जोण एकल्याक हजारांनी आज बोडी आसा त्या आज बोडयांक आमकां त्या आज बोडयांक कोणाचें आयकूंक येता फकत देवाचें उतरूच आयकूंक येता तांकां तूं संवसाराचें उलयत तें तांकां आयकूंक येना ताका लागून आमी देवाचें उतर उलयता तें वयता आनी तुजें काम करून हाडटा आमी उलयच ना आज बोडयां कडेन जाल्यार तें काम करतले हांकां ह्या आज बोडयांक रोखडें आयकूंक येता तुजें ते रोखडेच वचा आनी काम करता ताका लागून आमकां तिणी कितें केलें तिणी जेन्ना उसारलें देवाचें उतर जेजूच्या आंगोस्तराक हातूंत लायत जाल्यार हांव बरी जातली ती म्हणून उठली आनी उठोवन तिजो आपलो तिणी जेजूक हें केलो हात लायलो असो तेन्नाच तिजे पेखोवणी जाली न्हू तशेंच आमी उलयता उतरूच तें उतर आमच्या जिवितांतले एक वायट आसलेलें कातरून वयता उलयता तेन्ना उतर आ नाल्यार आमी सुलो मोन्यांनी उतर उलयल्यार काम करतले आतां सुलो घातलोय तुवें देवाचें उतर तुका आयकोंकूच येयना घातलाय तें काम करतले तुका सुलो घालूंक जाय पूण तुका आयकूंक येता तितलें घालूंक जाय हितून कानान तुज्या आनी तें उतर आमच्या जिवितान काम करता करिना म्हणून ना काम करता जिवितान आमच्या खंयसो तुजो कितें मेळपाट आसा तो धुवन काडटा देवाच्या नांवान ताका लागून आमकां देवाचें उतर शिकपाची चड गरज आतां तुका कोणी विचारलें हा गो म्हाका आतां म्हाका जॉयंट पेन आहा कितें हितले आन्सर तुमी शिकोवंक ना जाल्यार हा म्हाका म्हाज्या जॉयंटान फोडटा म्हाजे सारकी आडा फोडटा म्हाजी सारकी तुमी कितें उतर दिता जाल्यार शिकोवंकूच ना जाल्यार Psalms 22:14 आहा न्हू जेजूची जॉयंटांसून हाडां सगळीं भायर सरली एकूय हाड मोडोंक नासलें त्या हाडा वरवीं म्हाजी हाडां घट जाल्या म्हणून येता न्हू कालच्या हेका घेतलेलें आमी ते पळय हें आमकां ताका शिकचें पडटा आमकां आतां दोतोर गेलो म्हणटकूच सगळे एका एकूच मेडिसीन दिता डिफरंट मेडिसीन आहा न्हू आमकां तो ह्या देवाच्या उतरांनी आमकां डिफरंट मेडिसीन आहा सारकें ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर आयकता खंयचें उतर घेता तें दोन एकल्यांक आमकां शिकचें पडटा देवाचें उतर कित्याक कोणी तुका विचारलो अमकें म्हाका अमकें जाता म्हाका खंयचें उतर घेवंक जाय 1 Peter 2:24 दीस जाले तांकां आमी जायना तांकां सुटका रातांनी दीस म्हणून आतां आमी कितें केलां आतां पयलीं आमी कितें करतालीं कोणी आमकां फोन केलो कितें केलो जाल्यार आमी मागणें करतालीं तेंच्या पासून आतां आमी मागणें करपाचें बंद केलां आतां कितें करता तांकां वर्ड ऑफ गॉड दिता आनी तूं रात आनी दीस म्हूण आनी म्हाज्या वांगडा म्हूण 10 फावटी म्हूण तूं आनी हांव म्हणया नाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग यूज करुया आमी दोगांय आनी पळोवया म्हणून सांगता सारकें न्हू मागीर ती कितें करता मागीर सुटका मेळटा न्हू जाल्यार ती कितें करता आमकां कामाक लायता आनी ती सगळी टी पळोवंक बसता प्रोग्राम पळोवंक बसता टी पळोवंक बसता ती सारकी आनी आमकां कामाक लाता माग म्हणून ताका लागून तांकां शिकयलें न्हू मागीर होमवर्क करूंक दिलो न्हू तांकां होमवर्क करूंक दिलो म्हणून कितें जाता तांकां कोण येता कितें ह्या तर कितें तरी पावर आहा ह्या उतरान हें उतर उलयल्या सारकी सुटका आहा पेखोवणी आसा
सारकें उतरूच आमकां मागीर तेंक ती उलयत रावता ही खरें हां हे उतर उलयल्यार न्हू जिवे जाता म्हाज्या जिवितान काम करता तेंकां कळटा न्हू मागीर आमगे रेडीमेड होमवर्क दिला ती शिकतली तेका लागून तुमकां सांगता कोणी तुमकां सांगलें तुमी कितें करपाचें मागणें तुका मागण्यान दवर मागणें कर प्रे फॉर मी म्हणटा कितें करूंक जाय हांव तुका एक लिंक दिता जे CRM टॉकाचें एक लिंक दिता तें रात आनी दीस आयक आनी नोट बरय आनी 1 Peter 2:24 रात आनी दीस म्हूण आनी पळय तुज्या जिवितान 8 दिसांनी चेंजिनेस येयना जाल्यार कितले चेंजिनेस जाता आमकां खूब आहा पूण थोड्यांक कितें जाता जाणा तेंकां न्हू हें कर स्टडी करपाचें नाका तेंकां ती मागीर ती एक्सक्यूज सांगता म्हाका काम आहा हें ना टायम ना आनी कितें कितें म्हणटा पळयला तुमी न्हू टायम ना म्हणटा हें करता थिंक कितें करता ती एक्सक्यूज सांगता तुजे कामाक सुद्दां तुवें वचोन ते कानान घालून देवाचें उतर आयकूं येता न्हू कितलें जाता आमकां सहयोग तेका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाचो ताळो आयकता तो परक्याचो ताळो काय जेजूचो ताळो तो परक्याचो ताळो आयकून आपल्या फाटल्यान येवं नाका म्हणटा न्हू ते वायट बुकान बायबलान आहा परक्या ताळो आयकून म्हाज्या फाटल्यान येवं नाका म्हणटा तेका लागून आमचें धरलेलें आसा आमकां न्हिदल्या ती जागी जायात म्हणटा कित्याक सांगता तो आमी आजुनूय न्हिदून आहा तेंकां थोड्यांक खबरूच ना जेजू येवचो टायम जालो देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवपाचो मागीर निमाणे घडयेक म्हणटली म्हाका जेजू म्हाका दी दिसलो कोण देवाचें उतर तुका निमाणे घडये आतां शिकल्यारूच तुका देवाचें उतर हे तुका सुटका येतलें तेका लागून आमचें धरलेलें आसा तेका लागून तो जेजू सांगता कितें जाणा येयात म्हाजे कडेन म्हणटा म्हाज्या पुता धुवानो येयात म्हाजे कडेन उतर शिका उतर घेयात तें उतरूच तुमकां सुटका दितलें उतरान रिगून रावल्यारूच तुमकां पेकोणी सारवासाव तारण आहा म्हणटा त्या उतरानूच म्हणटा वाचला न्हू पळय आतां 26 वाचलेलें न्हू आतां 27 न्हू आवाज हांगोसतना हातूंत लाय जी कोणाक पेकोणी आसा तेंच्यांनी कितें करपाचें तेंकां उतरां जाय पेकोणी जाय सालवसा जाय तारण जाय तेंच्यांनी कितें करूंक जाय फकत देवाचें उतर बायबल म्हणजे कोण देवाचें उतरूच न्हू जॉन 1:1 आहा न्हू तें सुरवातीक उतर आसलें जॉन 1:1 वाचता आसलें पळय जॉन 1 देवाचें उतर म्हणजे जेजू म्हणजे देवाचें उतर म्हणजे कोण जेजू न्हू तेचे तर आंगोस्तरांक हातूंत लायता म्हणजे कितें जाता हे बायबल तिणी कितें केलें तेच्या आंगोस्तरांक हातूंत लायता तें उतर जिवे जाता तूं उलयता तें उतर आनी तुज्या जिवितान न्हू तेज्या जिवितान काम करता आनी तें दुयेंस आसलेलें तें कातरून वयता कशें वयता जेन्ना तूं उलयताय तें उतर जीव जाता जिवे जाता तें उतर जिवे जाता म्हणजे की तूं उलयता तें उतराक जीव आसा दोनूय उतराक जीव आहा ते हे संवसाराच्या उतराकूय जीव आहा हे देवाच्या उतराकूय जीव आहा संवसाराचें उतर तुका कातरून उडयता मनशाक कसली उतरां उडयल्या मनीस कातरून हें जायना हट जायना हे देवाच्या उतरान जोडून हाडटा देवाचें उतर मोगान तेका एकठांय करता मोग दिलो म्हणटकूच तें कितें करता मोगानूच चलता तें देवाचें उतर जॉन 1:1 पळया कोण देव म्हणजे औरंबाक सगळे रोसने आदी सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोवें आसलो शब्द म्हणजे कितें देवाचें उतर देवाचें उतर आनी सोब्द देव आसलो शब्द कोण आसलो म्हणटा देव हे उतर कोण आसलो देव आसलो जे आमी उतर उलयता ते कितें जाता जेजू जाता ते उतर जिवे जाता आनी ते मनशाच्या भितर काम करता तूं उलयता ते उतर वयता तुजे आनी आज बडी वयता आनी त्या जिवितान कितें वायट आसलेलें तें कातरून वयता जेन्ना तूं उतर उलयता तेन्नाच हे घडोवन येता जालें देव आसलो फुडें तूं औरंबाक तो देवा सोवें आसलो औरंबाक पासून देवा सोवे आसलो पयलीं स्टार्टींग पासून तो देवा सोवे आसलो जेनेसीस 1:1 आहा न्हू ते औरंबाक रचने आदी तो देव पयलीं स्टार्टींग पासून आसलो देव पूण जेन्ना आमी तेका उतर आमी तेन्ना उलयना न्हू तें उतर काम करिना तुमी पळयलां न्हू जेनेसीस 1:1 जेन्ना सगळो काळोखान बुडलेलो समथींग सगळो आकार नाशिल्लो आसलो तेज्या वयर पवित्र आत्मो भोंवताडे मारतालो तशेंच आमच्या वयर पवित्र आत्मो भोंवताडे मारता तुमी जेन्ना देवाचें उतर उलयता तेन्ना तो कॅच करता आनी आमच्या जिवितान काम करता तशेंच पळय देवाकूय थंय कांयच करूंक मेळनासलें जेन्ना देवान उलयलें
तेन्नाच काम करूंक जाता ते. आमी जेन्ना उलयता तेन्नाच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान काम करतलो आनी आमच्या जिवितान उलयिल्ले उतर ते आज बरे व्हरतले आनी आमच्या जिवितान काम करून हाडटले. आमी उलयच ना जाल्यार काम करचें ना. ताका लागून आमकां चड गरजेचें कितें उतर उलोवपाचें आनी तें उतरूच देव आसता आनी तें उतरूच जिवे जाता आनी आमच्या भितर काम करता. आमी म्हणटा हांव थोडी कितें म्हणटा हांव कितले मागणे केले देव हांगा नात मरे देव आसल्यार म्हाका इतले कश्टोक कित्याक म्हणिना म्हणटा न्हू देव आमकां कश्टोक दिता तातूं खुर्सार मरचोच नासलो आमकां कश्टोक दिवंक जाय आसलें. ताका लागून आमी सांगूंक जाय तांकां जेजू खुर्सार आमचे सगळे कश्टोक दुयेंस पिडा श्राप सगळे घेवन तो खुर्सार मेला आनीक आमकां असले दुयेंसान धरूंक ना. तो आमकां कितली दुयेंस येवंक पिडा येवंक पूण आमच्या सांगाता कोण आसता जेजू आहा आमच्या सांगाताक. आमकां तितून भायर काडपाक जेजूचें उतरूच आहा सारकें आनी तें उतर तूं शिकताय उतर जें तूं उतरान रिगोवन रावताय तेन्ना तुज्या दुयेंस पिडेचो नाश जाता सारको. केन्ना जेन्ना तुका ते उतराची समजणी मेळटा तेन्ना. आतां ते भयणीन आमी ताका सांगलें जो सिरियस जालो ताका तेणी उतर उलयलें तेजी फॅमिली सगळी अजाप जाली. तो म्हणटाली काल सारको मरतालो मगो तो म्हणटा आनी आयज पळय जाल्यार सडसडीत सारको. उठून सकाळ उठून आपुणूच एकटो टॉयलेटान बँडेज आहा पांयांक उठून टॉयलेटान गेला आनी दुसरो कितें करतलो आसलो आपणाक हेल्प जाय यो गो म्हाज्या वांगडा म्हणचो नासलो. तो उठून आपुणूच टॉयलेटान गेला. म्हणजे पळय जेजून ताका कितलो हिलींग केला इतलो हें केला आनी बँडेज करतना दुकानदार ना म्हणटा आनी जाल्यार तो पांय जेजूचो जेजून तुका नवो पांय दिला म्हणून दुकाना म्हणलें तुका. कितें जाता एकदां उतर उलयता तें उतर ती बायल तेजी उतर कंटिन्यू उलयताली आनी खाटी पोनाक धरून मोबायल दवरला प्रिचींग घातला आनी खाटी पोनाक मोबायल दवरला आनी तेज्या तो वयर न्हिदला आनी खाटी पोनाक मोबायल आहा. कितें गो तें प्रिचींग तें म्हणटा तेका आयकुच्या हय कितें असलें आमकां आनी वयल्यान ती अनभावार्थी हा भावार्थी न्हू हय. ताका आतां देवाच्या उतरान आहात येताली क्लासीक बीन पळय कितें जाता एकदां आमी पळय तांकां कितें जाता ताका खबर आसली न्हू म्हूण ती कितें करता हो जेजूच म्हाज्या घोवाक परतो हाडटलो आनी कोणूच हाडूंक शकना. ती जीद धरता न्हू आमी तेन्ना ती जिद्दीक आमचे जेजू आमच्या आदाराक येता आनी जेजू रोखडोच मिलाग्री अजापा करता. कित्याक तेचो भावार्थ वाडोवच्या खातीर. आतां ताका भावार्थ वाडलो न्हू आतां आपूण कितलो सिरियस आसलो आनी आतां आपणाक जेजूनूच बरो केला म्हणटकूच म्हाजो भावार्थ वाडलो न्हू जेजूचें उतरूच शिकचो पडलो न्हू. आतां आमी तशीच न्हू पयलीं आमकां बरें केलें तेन्ना आमी कितें करतालीं सगळ्याक धांवतालीं कित्याक ज्या जेजून म्हाका बरें केलां हो जेजू कोण तो जेजू ताका पळोवंक धांवतालीं ते उतरा फाटल्यान धांवतालीं आमकां पेखोवणी दिता हिलींग दिता तो उतराक धांवतालीं आमी पळोवपाक ताका. म्हणजे एकदां तुका आस लागली न्हू तुका घरा बसून कशेंच जायना देवाच्या उतरान खंय तरी तुका मागण्याक वचोंक जाय खंय तरी तुका प्रेयराक वचोंक जाय आनी तें उतर आमी शिकता तेन्ना थंयसर आमी सगळेच उतर न्हू आं थोडे तुमकां बेकळायताय बी. म्हणजे थोडे तुमकां सांगता तुमचे फॅमिलीन कर्स आहा तुमचे फॅमिलीन हें आहा तुज्या पासत मागता आपूण हाऊस करता सगळे तो खूब आहा ते तो हे म्हणजे ताका लागून आमी वचपाचें आनी तितले आमी बरें तें घेवन येवपाचें वायट तें आमी थंयसरूच सांडपाचें वचोंक जाय प्रेयराक आमी पूण आमी तांकां हेट करूंक कळना पूण आमकां बरें दिसता तेंच घेवन आमी घरा येवपाचें. आनी तुका आतां कितें सांगताली ती वस्तुरीन कितें केलें तिणी उलयलें उतर आनी तेजी पेखोवणी घेतली पळय उलयलें उतर आनी पेखोवणी घेतली ती वचून आमकां कळटा आमी उलयल्यार सगळें जाता. आमकां कितें आमी उलयना जाल्यार आमकां कांयच मेळपाचें ना. फकत देवाचें उतर आमकां उलय आनी तूं घे तुजी पेखोवणी म्हणटा. कशें म्हणटा भावार्थान उलय म्हणटा. तुवें मागला तेची सोतमान म्हणटा तो. तूं कितें दुबाव धरूं नाका. तुवें आतां कितें तुजें जागना कितल्या लायफान तुजें कितलें कितलें जागना पूण तूं भावार्थ धर ऑलरेडी म्हाजें काम जालेलें आसा म्हाका ऑलरेडी जेजून सगळें दाखयलें दिलेलें आसा म्हाज्या हातीन सगळे पेपर पडलेले आसा सगळें पडलेलें आसा. तूं फकत भावार्थूच धर आनी तेजेर उदक घालीत राव आनी पळय तुज्या जिवितान खंय मिलाग्री अजापा जाता ती. ताका लागून आमचेर एकदां कितें जाता आमकां एकदां दुबाव येता जातलें काय जावचें ना आनी प्रे केला आवय तुजे कडेन हांवें फायल दिल्या म्हाजी आवय तुका आतां कितले दीस जाले कितले म्हयने जाले कितें जालें तें चिंतूं नाका. आतां आमकां जेजूचें उतर मेळ्ळां जेजू म्हाजें काम जालें मागीर सगळें तो म्हाका फोन करता तुजें काम जालें ऑलरेडी म्हूण सांगता आपणाक.
आमी दुबाव धरता तेन्ना कितें जाता मागीर आमी तेंचो गुन्यांव करपाचो न्हू. आमी म्हणटा कितें जाणा हांव केन्ना दिलो हांव तो करचो ना, तो हें ना तो ना, आमी तें चिंतपाचें ना. तो मनीस जेजू म्हणून करपाचो म्हाजें काम ऑलरेडी केलेलें आसा. आमी भावार्थान वचोंक जाय, भावार्थान स्वत मारूंक जाय. भावार्थान स्वत मारता तेन्ना ह्यो सगल्यो मिलाग्री अजापा घडटली. आमी पळय त्या भयणी सांगलें तुका आमचे 14 फॉर्म जाय नासले, आमी कितें केलेलें आमी भिरांत धरलेली. कित्याक हो आनी कितले आतां लाख मागतलो तो म्हणजे 500चेर कितले झिरो जाले. आतां आमकां कळना कन्फ्यूज न्हू कितले मागतले. दोगांय गेल्या भिरांत तेन्ना इतलें नासलें देवाचें उतर आमकां. थंयच आमी गेल्या दोगांय भिरांत गेली वो म्हणून पेपर हाडूंक ना. आमी कसलो आमी कांयच खबर ना आमकां ते पेपराचें कितें तें. आनी आतां दिसता 20 पेपर येता दिसता कितें तें जाल्लें दिसता. तसलें हाडूंक ना आमकां कांयच खबर ना. आमी ना आमकां येनी पयलीं आमकां कांय सांगूंक जाय समज डायरेक्ट आपयना आमकां. थंय पळय आमी तो भिरांत अशी भिरांत येयल्ली आनी हो आनी कित्याक आपयता तो. पूण तो जेजू वचोन थंय काम केलें न्हू. तूं जेन्ना उतर उलयता जाल्यार जेजू वचोन तेजे मुतीन घातलें आनी सगळें काम करून थाऱ्यार घातलें न्हू. तेन्ना उतर उलयता तेन्ना सोऱ्याचो आत्मो घाता तेन्ना उतर गेलें आनी तोच म्हणटा तो आपूण तुजे फुडें वयतलो आनी तुजे सोरे वांकडे तिकडे वाटो आसलेल्यो सगल्यो क्लियर करतलो म्हणटा. तुजें आतां कितले वर्सांचें तें जायना बाटाचें काम हें कोर्टा ना कितें केस आहा कितें आहा तूं सोदीत म्हणूंक जाय देवाच्या उतरांत. मागीर सगळें जाता तूं सोऱ्याक फुडें घालताय तेन्ना सगळें काम जातलें. आनी एक भयण आसली न्हू हयच आमी न्हू कपेलान एक प्रिश करूंक वयताली. आनी त्या कपेलान एक भयण येयली तिची न्हू 40 वर्सां जाली कोर्टान केस आसली आनी तिची ती जायत नासली कोर्टांतली केस तेजी. मागीर तिका ब्रादर येयलो मागीर थिंग आमी थंय कॉपीस करता ब्रादर येयलो न्हू. हांवें सांगलें की थंय म्हटलें देवाचें उतर कितें शिकयता उसामूय जाताली सारकी धांवन घरा वयताली. तेजे लागींच हें आसलें कपेल आसलें तें धाकटुलें आनी त्या कपेलान बसताली सगळीं येताली आनी ही घरा वयता धांवन. हांवें सांगलें उत्सामूय जावं नाका एक म्हणलें बूक हाड आनी म्हणलें थंय कितें शिकयता पळय तें म्हटलें बरें म्हणलें सारकें म्हटलें आनी तूं बरें थीर राव म्हणलें देवाच्या उतराक सारकें कितें शिकयता तेजेर. ती न्हू तेन्नाच्यान थीर रावली आनी मागीर न्हू तिची कोर्टांतली केस 40 वर्सांनी मिटली. जेन्ना तिणी जेजूक आपलो फुडें घातलो जेजूच्या टायमाक विस्वासान रावली उतर शिकली थंय बसोन तेन्ना तिचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. जाता न्हू हा देवाच्या उतरार रिगोन रावल्यार जायना. आमी उलयल्यार जायना. आमी कितें करता तो एडवोकेट मरे कितले वर्सां म्हाज्या आनी तेजे ते दोगूय एडवोकेट एक जाल्या दिसता ते आनी पयशे खाता. कितें जातलें थंय जातलें न्हू तुमी उलयता आनी ते हा प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा हा कोणाचे जिबेर आहा म्हणटा हा एडवोकेटाचे जजाचे आमचे जिबेर आमी उलयता ती उतरां वयता फुडें आनी ताका मागीर ब्लॉक करून दवरता. आमी उलयता ती उतरां आतां तूं देवाक तर फुडें घालशीत तें सगलें काम तो म्हणटा तुजे वांकड्यो तिकड्यो वाट्यो आसलेल्यो आपूण सोरोय करतलो म्हणटा. कितले वर्सांचे प्रॉब्लेम आहा ते सुटावे जायना. तुमी जेन्ना देवाचें उतर शिकता तेन्ना सर्वेसर देव वयतलो फुडें आनी तुजें सगलें काम जे अडखळ्यो आसल्यो कितें आसलेल्यो त्यो आपूण कसले जावं म्हणटा तो लोखणाच्यो कडक्यो कितें घातलेल्यो आहा म्हणटा म्हणजे कितले वर्सांचे ते बांदपा आसा ते आपूण मोडून उडयतलो आनी तुमकां वांटो करतलो म्हणटा आपूण. केन्ना करतलो जेन्ना तूं उतर शिकतले त्या उतराक जेजूक चिकटून रावतले तेज्या उतराक तेन्नाच ह्यो सगल्यो वाटो क्लियर जातल्यो आमच्यो. ते भयणीची कशी जाली जेन्ना ती आतां 40 वर्सां ती कपेलान त्या मागणें करता ती आतां 40 वर्सां केशी घाली म्हणजे 40 वर्सां ती करताली आसतली मागणें ती कपेल तिका दिल्लेलें तें आनी ती कपेलान ती सोदीत दिवस करताली आनी मागणें करताली सोदी करताली ती कशें करताली आसतली दी म्हाका करताली आसतली न्हू. जेन्ना तिका कळ्ळें हें सगळें ऑलरेडी आमकां दिलेलें आसा आमी फकत आर्गां दिवंक जाय आनी उतर शिकोवंक जाय तें उतरूच वचोन तिच्या जिवितांत सगल्यांचें काम करता. जे इतले वर्साचे बांदपास आसलेले तुटून पडटा फकत उतर शिकता आनी उतर तूं धाडटाय फुडें तेन्ना तें उतर तुज्या जिवितांत काम करतलें. तिणें कितें केलें फकत उतराक कान दिलो. उतराक जेन्ना ती बसली आनी उतराक उठोवंक ना ती उतरो ती बसोन थंय बरोवंक लागली तेन्ना तिच्या जिवितान वचोन देवाचें उतर थंय गेलें आनी तेंचे सगळे ते कितले वर्साचे बांदपास आसले ते मोडून उडयले.
आत्ता वाचला न्हू, वाचूंक ना आमी आयजाया 45:2 वाचला न्हू आत्ता. परत वाचक ते पळय खूद सर्वीसवर फुडें वयतलो म्हणटा आनी तुमच्यो सगल्यो वाट्यो त्यो आहा त्यो कितले कितले वर्साच्यो वाट्यो त्यो जाय नासलेले काम ते वचोन म्हणटा तो आपूण सरय करतलो म्हणटा तुमच्यो वाट्यो. केन्ना जेन्ना आमी उतराक गोट धरून रावता पळय तेन्नाच जातलें. जाल्यार आमी जर आदल्या गोंड्याक तर गोट धरून रावत जाल्यार कांयच जावपाचें ना. आदल्यो गोंड्यो आमकां कितें करतल्यो, फुडें व्हरपाक दितल्यो आदल्यो गोंड्यो. तुका सगळें शिकयतलें न्हू, आदलेंच दाखयतलें तुका न्हू. अरे तुज्या जिवितान तेणी अमकें केलेलें मरे, तुका तूं तेका आतां वयताय, तूं बरें करताय तेचें हें करताय, तुका कितले वर्सां कितें कितें केलेलें मरे, हें केलें तें सगळें तुका आदल्यो गोंड्यो हें हाडटलें तुका. सासूमायन केन्ना कितें कितें म्हणटा तें सुद्दां तुका याद करतलें. सासूमाय मरोन गेली तरी पुणून आमच्या मनान त्यो दवरलेल्यो आहा वस्तू. कित्याक ह्यो आदल्यो गोंडांक आमी गोड त्यो आदल्यो गोंड्यो सोडून दी म्हणटा जेजू. तेका घेवन रावत नाका म्हणटा त्यो आदल्यो गोंड्यो. त्यो आमच्या जिवितान आमकां बऱ्याक न्हू. ह्यो आदल्यो गोंड्यो आहा त्यो आमकां बऱ्याक न्हू. तुजें फुडें म्हणटा बरें बरें जावपाचें आसा. फुडें तुज्या जिवितान बरें बरें जावपाचें तें चिंत म्हटलें तूं. थँक्यू होली स्पिरीट. आनी एक भयण आसली न्हू, आमी तेन्ना हेंच्या गांवांत गेली न्हू, तेन्ना थंयसर न्हू एक भयण येयल्ली आनी रड रड रडटा, रड रड रडटा. हांवें सांग रडटाय कित्याक गे. म्हाजी दोगांय चेडवां म्हणटा म्हाका पयस ना म्हणटा. पयलीं म्हणटा बरी म्हाजे कडेन उलयताली म्हणटा, बरी म्हाका मम्मी म्हणटाली, सगळें म्हाका सांगताली, हें करताली. हांवें सांगलें आतां कितें जालें गे, आतां म्हणटा सगळीं डॅडीकूच सांगता, डॅडीकूच सांगता म्हणटा. मिसाक वयता जाल्यार डॅडी मिसाक वयता, डॅडी हांव हांगर वयता, डॅडी हांगर वयता. म्हाका म्हणटा फुड्यान आसलो म्हाका रिस्पेद दिना म्हणटा. हेंकां हांव म्हणटा जेवण करता, हें करता, हेंकां शिकयलें. आगे तें काम म्हटलें आमचें, आवय बापाचें काम म्हटलें भुरग्यांक शिकोवपाचें, तें नाका म्हटलें. आनी तूं आतां कितें चिंत्ताय काय म्हटलें. तर रडटा. म्हाका ती म्हणटा हें करिना तें. हांवें सांगलें तुवें म्हटलें आदल्या गोंड्यांक गोट धरून बसल्या म्हटलें. तूं आतां चिंत म्हटलें हांगासर चेंज कर तुजें मायंड म्हटलें. आदल्यो गोंड्यो त्यो हाडटा त्यो तुका सैतान दाखयता म्हटलें. म्हाजी भुरगीं उलयना, म्हाजी भुरगीं ते डॅडीकूच बरी करता, हेका त्यो सैतान तुका सांगता म्हटलें, आंगूर घालता मोतीन म्हटलें. तें म्हणलें तूं आयकताय सैतानाचें म्हटलें. खंय म्हणटा. आनी मागीर ताका वाचून दाखयलें आयजाया 43:18-19 वाची आमी पळय. तुमी कोण आदले गोंड्यांक गोट धरून आहा जाल्यार पळय मागीर तुमच्या जिवितान फुडें कांयच बरें दिसपाचें ना. आदल्या गोंड्यांक तर तुमी गोट धरून बसल्यान आदी तुका हेणी कोणी कोणी कितें म्हटलेलें, म्हाजें काम जावचें ना, आनी कितें कितें तें मिनिस्टरान कोणी कितें म्हटलेलें, तुका वॉर्ड मेंबरान कितें म्हटलेलें, आनी तेकाच तर तुमी गोट धरून बसल्या. त्यो गोश्टी गोट धरून बसल्यार लोकांक सगल्यांक सांगता तेणी म्हाजें काम करूंक ना, तो हें तो तें कितें म्हटल्यान जाल्यार तें सगळें सोडून दिया आनी तेका बरी नदरेन पळोवया. तो सोरेसोराचो आत्मो घाला तेका. तो जेजू म्हणून आपलें काम करता, फुडें वयता न्हू. सांगला न्हू तुमच्यो इतल्या वर्साच्यो तुमच्यो वाटो जायना, कितल्या वर्साचें तुमचें काम जायना, तेन्ना तुमी सोरेसोराक फुडें घालता. तो सांगता की तुमच्यो सगळ्यो कसल्यो कसल्यो हे आहा वाट्यो लोखंडाचे कितें कुडक्या कितें आहा पितूळचे ते आपूण मोडून उडयतलो आनी तुमकां वाट करतलो म्हणटा. म्हणजे ते कितें ते कोर्ट केसी कितें कितें ते आसता न्हू, ते लोखंडे कितें कितें म्हणटा ते त्यो सगल्यो म्हणटा आपूण मोडून उडयतलो. मागीर ते भयणीक हें वाचून दाखयलें आयजाया 43:18-19. ते मागीर पयलीं हे भयणीचे तेस्ट मागीर वाचया. 43:18-19 वाचया. हे भयणीक सांगलें न्हू हांवें तें हें वाचून दाखयलें तिका. तुज्या जिवितान मिलाक कित्याक जागना, तुजी भुरगीं तुजे कडेन कित्याक उलयना, तुजी भुरगीं तुका सगळें कित्याक सांगना. तुवें कितें केलां आदल्योच गोंड्यो म्हटलें तूं घेवन बसलाय म्हटलें. तूं आदी तुका कितें भुरगीं म्हाजी पळयना म्हाका भुरगीं हें केलां, तूं म्हटलें पिक्चर काड, आदल्यो तुज्यो सगळ्यो गोंड्यो सोडून दी म्हटलें. सांगता ती म्हाका हय सिस्टर म्हणटा आपूण आदल्योच गोंड्यो घेवन बसल्या म्हणटा. हांवें सांगलें तूं आदल्यो गोंड्यो तर घेवन बसशीत तुका फुडें दिसतलें कितें काय म्हटलें. फुडें म्हणलें तुका बरें बरें उरलां, तुज्या भुरग्यांचे बरें फुडार आहा म्हटलें. फुडें म्हटलें ती कामाक वयता म्हटलें, ती म्हणटा बरें बरें तिची काजारां आहा तेंची म्हटलें. सगळें तें पिक्चर काड तूं म्हटलें. ती सगळें म्हाका सांगता म्हणून म्हणलें पिक्चर काड म्हटलें. तूं पळय तुका म्हणलें कहें तुजें जिवीत जाता तें म्हटलें. ती म्हटलें आतां तुका सांगना म्हटलें, आपूण 4 उठ्ठा म्हणटा आनी तांकां बरो ब्रेकफास्ट करता, तांकां म्हणटा तांकां टिफीन दिता म्हणटा, सगळें करता म्हणटा आपूण म्हणटा. म्हटल्यार केन्नाच म्हणिना म्हणटा मम्मीन केला म्हणून सांगना म्हणटा. हांवें सांगलें आतां सांगना ती म्हटलें कामाक वयता, कॉलेजीक वयता न्हू, ती म्हटलें थंय सगल्यांक सांगता म्हटलें हें म्हाजे मम्मीन केलां,
हे माझ्या मम्मीन केला म्हणजे तुझे म्हटले गुण गाता तुझे फाटल्यान म्हटले गुण गाता ती म्हटले तुका दिश्टी पडना म्हटले ती बरे बरे चित्ता म्हटले तुझे मम्मी आमची सकाळी उठता आणि सगळे ब्रेकफास्ट करता सगळे करता म्हणून सांगता म्हटले ती ओय ओय म्हटले सगळ्यांक सांगता म्हटले ती लोकांक सांगची ना ती इतलो बरो ब्रेकफास्ट सांगची ना सांगतलीच न्हू सायडीक कोणी ती ब्रेकफास्ट घेऊन बसला आता जेवण घेऊन हा कोणी केला गो अहो बरे मगो टेस्टी मगो हे माझ्या मम्मीन केला म्हणून सांगची ना हांवें सांगलें ती सांगता तुजे गूण म्हटले फाटल्यान गाता म्हटले तुजे गूण म्हटले सगळ्यांक सांगता म्हटले ती तुजे होय होय म्हटले सांगता आतां म्हटले तुकाय सांगतली म्हटले एक दीस म्हटले तूं तर भावार दर्शीत जाल्या म्हटले हे वाचून दाखयलें तिका पळय आदल्या गोडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात पळय आदल्या गणिताचो आदले कोणी कितें म्हटलां तुका आदी कितें कितें जालां तुज्या जिवितान कसलो कसलो प्रसंग आसलो तो तुका सयतान याद करता तूं अमकें तुवें अमकें केलेलें तो अमकें केलें तुका याद दिता आमकां आदल्यो घडण्यो न्हू दिना सयतान हाडिना आमकां आदल्या जिविताचो कितें कोणी तुका कितें कितले वर्सां तुका म्हटलें तें सुद्दां केन्ना केन्ना तूं न्हिदलेलें आसतना बीन कोणी तुका येता तुवें म्हाका तेन्ना मगो अमकें म्हटलेलें याद हाडटा न्हू आमकां हा तूं कोण हाडटा हो चोर येता आमच्या जिवितान तो तेका नाका आमी देवा कडेन येयलेली तेका लागून तो कितें करता आदल्यो घडण्यो आमकां दाखयता न्हू तो मागीर तो आमकां देवा कडसून पयस काडूंक सोदता आमकां देवाच्या उतरान येवपाक दिना तो आमकां कित्याक तेका खबर आहा तूं देवाचें उतर शिकतलय आनी तूं देवाचें उतर शिकून दुसऱ्यांक शिकयतलय आनी दुसऱ्यांक दितलय तूं देवाचें उतर तांकां तो पयलींच तो कितें करता तुका फुडें वचोंक कळना म्हणून तो तुका थंयसरूच ब्लॉक घालता तुका तेका लागून तो कितें म्हणटा आदल्या गणिताचो आनी उगडास करूं नाका म्हणटा आदल्या गणिताचो उगडास कर म्हणटा तो आमकां हा कोण सांगना आदल्या गणिताचो उगडास कर म्हणिना कितें जालें तुज्या जिवितान पास्ट लायफाचें पास्ट लायफ कितें म्हणटा जेजू आपण तुजें खुर्सार खेळयला म्हणटा तूं आतां कोण जाला म्हणटा नवी रचना जाल्या न्हू 2 Corinthians 5:17 तें तुमी मागीर वाचा आपले आदले ते गेले म्हणटा सगळे तुमी आतां नवीच जाल्यान म्हणटा म्हणजे हांगासर कितें सांगता आदल्या गणितां तुका सांगल्यान आदल्यो गणितां तूं घेवन बसल्या जाल्यार तुज्या जिवितान म्हटलें फुडें तुजें म्हणजे भुरग्यांच्या जिवितान बरें बरें जावपाचें आसा तें कांयच जावचें ना म्हटलें तूं कितें केलें आदलेंच म्हटलें म्हाजी भुरगीं तुका आतां म्हणटा काय म्हटलें तुका ती भुरगीं ना आदी पयलीं म्हणटालीं न्हू आतां तूं चिंत म्हटलें हांगासून म्हटलें तूं चेंज कर जे सगळे मोतीन पळय बोल्लाय ते देवाचें उतरूच घाल म्हटलें तूं आनी मागीर तिका ती दोनी वाचून दाखयली तिका आयजाया 48 आनी 19 दाखयली 18-19 दाखयली वाचून वाच पळय आदल्या गोडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मनांत हाडूं नाकात पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो कोण हाडटा मनान हा तेन्ना आमकां कळोंक जाय वो कोण येता आमच्या जिवितान काला कडेन कुरू 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 करूंक तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय अरे आदल्यो गणितां म्हाज्या जेजून धुवन उडयल्यो येता न्हू सगळ्याच्या जिवितान येयना तो फ्रेंडान कितें म्हटलेलें ऑफिसान कितें जालेलें बॉसान कितें म्हटलेलें येयना कितले कितले वर्सांचो याद येता न्हू हांव थंय कामाक आसतना तो बॉस म्हाका असो सतायतालो जाणा हांवें तेका लागून हांवें कामूच सोडलें येयना कुरू कुरू करून तेका लागून आमी आतां आमी शिकल्या त्या बॉस बीन तुमकां कित्याक त्रास करता तूं तिला मागतलें न्हू दुसऱ्यांक कित्याक त्रास करिना तुकाच कित्याक त्रास करता कामार बीन गेले म्हणटकू तेका खबर आहा तूंच आपल्या पासत मागतलें म्हणून तूं जेन्ना तेका मागण्यान दवरताय सोरेश्वराचो आत्मो घालता तेचेर देवान तेका अभिशेक केला मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिली आनी तुज्या जिवितान कितें कमी आहा तेका ती फावा केलाय जेन्ना तूं मागणें करता तो तूं फ्रेंड जाता पळया करून दाखयता आमचो एक न्हू तेन्ना आमी खूब वर्सां पयलीं न्हू आमचो भाव न्हू कामाक वयतालो न्हू थंय एक चेडो आसलो आनी तो कामाक वयतालो आनी तेका बॉस न्हू इतलो त्रास करतालो भावीन आमकां सांगतालो तो काम सोडटा गो तेका बॉस खूब त्रास करता सारको आनी तो काम सोडटा मागीर आमी तेज्या पासत न्हू मागोंक लागले आनी तेका सांगलें तेका सोरेश्वराचो आत्मो दिलो ना वायट बूक दिलो तेका वायट बूक दिलो न्हू आमी तेन्ना वायटूच बूक वाचताले आमी पयलीं तो वायट बूक दिलो आनी त्या वायट बुकाचेर वयर हांव जावन जेजू क्रिस्ताचें थंय तेजें नांव घाल आनी मुणीच राव म्हणून सांगलें तेका आनी तेणें तें मुणीच रावलो आनी मागीर तेजो बॉस तेका फ्रेंड जालो कशें जाता
देवाच्या उतरानूच तुका बदलता, देवाचें उतरूच तुका शिकल्यारूच हे चेंजिनेस येता. ना तो काम सोडून खंय तरी वयतलो दुसरे कडेन कामाक न्हू, थंयच रावलो पळय. जेन्ना तुमकां कोण स्वता येता कितें करता तेच्या पासून तुमी न्हू प्री करा, मागणी करा, ते सराचो आत्मो घाला, पळय तो मनीस कसो चेंज जाता तो. आमकां दिसची पडना, पूण आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा जातल्यो आमच्या जिवितान. आमकां उलोवच नाका जाल्यार आमी कितें करतलीं? संवसाराचें उतरां उलयतलीं न्हू. संवसाराच्या उतरांनी आमकां पेखोवणी आहा? हा, आमकां खंयतून मेळटा पेखोवणी? सगळ्यांक उतरानूच न्हय, आमकां शिकचें पडलें उतर न्हू. हा, उतर शिकल्यार पेखोवणी आसा न्हू. ताका लागून उतरान आमकां रावल्यार आमकां उतराचे सगळे पेखोवणी साल्वास तारण दिता आमकां. ताका लागून उतर गरजेचें. आतां वाचला न्हू आमी, मागीर ताका सकयली वाटली 19 वाचलें. 19 वाचून दाखयलें तिका हांवें. ह्यो आतां कितें जाल्यो? ह्यो सगल्यो आदल्यो घडण्यो. त्यो तूं म्हणटा कितें जाणा, मनान सुद्दां हाडूं नाका म्हणटा, चिंतूंक सुद्दां नाका म्हणटा. तुज्या जिवितान हो प्रसंग आदी आयिल्लो, तुज्या प्रसंग तुका येयल्लो, कोणी कितें म्हटलें तें मनान सुद्दां हाडूं नाका म्हणटा. तें कितें जालें? तेतून जेन्ना जेजूक तूं एकठांयता तेन्ना हे सगळे तुजे पोरणे स्वयं तुजे खुर्सार खेळयले म्हणटा, आनी तूं नवे मनीस जाले म्हणटा. कशें जालें नवे मनीस? तूं उतर शिकलोय, उतराची समजणी मेवळी तुका, त्या उतरान तूं रिगोन रावलोय. आदल्यो घडण्यो उलोवन आपूण कांयच फायदो ना. आपल्या आदल्यो घडण्यो उडोवन हांवें निसंतण केला म्हाज्या जिवितानूच. तें आपूण शिकली आनी आपूण आतां नवी रचना जाल्या, आनी ते सगळे आदले म्हाजे सगळे खुर्सार खेळयले. कोणी कितें म्हटलां कितें जाल्यार ते सगळे म्हाजे खुर्सार खेळयला म्हणटा. आनी हांव आतां नवी रचना जाल्या, आनी तिका पडणे ते सगळे गेले म्हणटा तुजें न्हू. तेन्ना कितें जातलें? मागीर तिका 19 वाचून दाखयली पळय. 19 कितें म्हणटा ती? पळयात, एक नवें कर्तूत हांव करूंक वेता, तें घडोवन येता. दिसना तुमकां? पळय, हांवें नवें कर्तूब करून घरोन ताका दिसना तुमकां? म्हळ्यार तुमच्या जिवितान आपूण नवें बरें बरें करून दिता म्हणटा. तें तुमकां दिसना काय म्हणटा? तें तुमी आदल्याच घडण्यांक कित्याक घडोवन रावल्यान काय म्हणटा? तुमकां बरें जिवितान जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय? ते आदल्यो घडण्यो सोडून दिवंक जाय तुमी. आदल्यो घडण्यांक जेन्ना तुमी घोट धरून रावतले, तुमच्या जिवितान म्हणटा बरें करपाचें आसा तें तुमकां घडोवन येता. तें दिसना तुमकां काय म्हणटा? आमी जर आदल्याच घडण्यांक घोट धरून रावली जाल्यार आमकां फुडले आमच्या जिवितान घडोवन येतले? हा, आदल्यो तर घडण्यो आमी घडोवन येत दिसना काय म्हणटा तुमकां? कितें बरें तुमच्या जिवितान फुडें दवरलेलें आसा तें? आमकां जाय बरें न्हू जाल्यार कितें करूंक जाय आमी? आदल्या घडण्यांक घोट धरून रावूंक जाय. तुका कोणी कितें म्हटलेलें, भयणीन कोणी, भावान कोणी, सासूपायन कोणी कितें म्हटलेलें, देरान कितें म्हटलेलें, जावेन कितें म्हटलेलें, तें घेवन रावपाचें, सगल्यांक सांगपाचें? हा, तें जेजूक सांगपाचें. तें सगळें आमी जेजूक सांगपाचें. आनी जेजूकूच सांगूंक जाय आमी. कित्याक जाणा जेजूक सांगूंक जाय म्हणटा तुका आमी? आतां तुमी कोणाकूय गेले आनी सांगलें म्हाका अमक्यान अशें म्हटलें, तें गेलें आनी तें गेलें तेका जायना. ताका लागून आमी जेजूक सांगता तेन्ना कितें करता? जेजू तेजें तुका सोल्युशन हाडटा. आनी जेजू तुका कोण तरी त्या वखदार तुका फोन करतलो. तूं डिप्रेस आहाय जाल्यार, कोणी कितें म्हटलेलें जाल्यार त्या वखदार तुका फोन करतलो कोण, जाल्यार तुका मोबायलार तरी एक टॉक मेळटलें तसलें तुज्या प्रश्नाचें. जाल्यार तुका कोण तरी मॅसेज घालतलो, वी सी थँक्यू जिजस म्हणटलें. तूं मागीर ही मॅसेज म्हाकाच म्हणटलें. तुका जेन्ना तसलो प्रसंग येता तेन्ना कोण तरी तुज्या जिवितान येतलो. कित्याक तूं जेजूक सांगता तेन्ना तुज्या जिवितान जेजू तुका आदाराक येतलो, आनी जेजू तुका फोन करतलो. जेजू कोणा वरवीं तरी तुका यूज करतलो तुका तेतूंतले सुटावे दिवपाक. आमी जेजूक सांगता तेन्नाच आमचे हे प्रश्न तो सुटावो मेळटलो. आतां कितें म्हणटा हांगासर? तुका दिसना काय म्हणटा आपूण तुज्या जिवितान बरें करून दवरलां तें तुका दिसना काय म्हणटा? फुडें वाच पळय. होय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. अरण्यात म्हणटा. तुमी पळयल्या न्हू जंगलान अरण्यात थंय रस्तो जाता? हा, जाता थंय रस्तो? थंय म्हणटा आपूण तुमकां एक रस्तो करतलो. तुका वाट दिसना, तुका फुडें वचपाक वाट ना, तुका कांय दिसना. तुज्या जिवितान तुजें सगळें काळोखूच जालोलो आसा. हो सगळो रस्तो आपूण तुका थंय वचपाक म्हणटा जेजू कडेन आपूण तुका वाट तयार करतलो. हो सगळो काळोख आहा तो काडून उडयतलो म्हणटा, आनी तुका उजवाडाक हाडटलो म्हणटा आपूण.
उजवाडा काडटलो केन्ना जेन्ना तूं ह्यो आदल्यो गोडण्यो सगल्यो सोडून दितलो जे कोणी कितें मुटलां तें सोडून दितलो तेन्ना तुज्या जिवितान तुका रस्तो करतलो म्हणटा फुडल्या जिवितान तुका पावयतलो पावड्यार म्हणटा आपूण. पडंग जमनींतल्यान नदी वावशी करता. पोंगड चोमरींतल्यान खंय म्हणटा उदक ना कांयच ना थंय आपूण तुका नदी व्हांवशी करतलो म्हणटा आपूण. केन्ना जेन्ना सगळें तूं आदले गोंडाक गोड धरून रावतलें तेन्ना मागीर तिका वाचून दाखय तिका सोद दिसलें हय म्हूण लागलें हांवें सांगलें तुज्या जिवितान तुका भुरग्यांचें बरें बरें नाका तूं आदलें कित्याक घेवन बसला तूं मोतीन चीत म्हाजी भुरगीं म्हाज्या वांगडा बरीं म्हणटा म्हाका सकाळीं उठून गुड मॉर्निंग मम्मी म्हणटा तें चीत म्हटलें तूं सगळें चिंतून काड म्हटलें येता म्हाजे कडेन मम्मी आयज बरो बरो बरें हें दिल्लें नास्ता दिल्लें तुवें बरें हें दिल्लें अहें म्हणटा तें चीत म्हटलें तूं म्हटलें ओके हांव म्हणलें आतां करता म्हूण लागलें आपूण. खबर ना पळय कितें जाता मागीर कितें जालें तोंड बीन स्मायलीन सारकें थँक्यू सिस्टर म्हाका थँक्यू म्हणनाका जेजूक थँक्यू म्हणलें जेजून तुका सांगलां म्हटलें जेजून तुका सगळें दिलां म्हटलें तें म्हटलें आमकां थँक्यू म्हणून कांय फायदो ना तुज्या भावार्थान तूं बरें जालां म्हटलें तुज्या तुवें आयकलें म्हटलें सोत मारलें त्या उतरान म्हटलें तें उतरूच तुका म्हटलें सुटका दिली म्हटलें आनी मागीर गेली पळय कितें आतां एकदां आमी तो तेज्या भाशेन ताका सांगलेलें तुजें हें करना तें कितें कितें म्हणटा तें ताका सुटका मेळटली आसली ना तांकां आमी समजोन सांगूंक जाय बाबा तुजो भुरगीं तुजी हें करता तुका सांगता तेन्ना तिका खुशी जाली ती सारकी दुसऱ्यांक सांगची ना सांगतात न्हू ती आपले मम्मीन म्हाका बरो ब्रेकफास्ट करून दिलो हें करून दिलो म्हूण सांगतलीच न्हू लंच करून दिल्लो तें तिका बरें दिसलें सारकें खरें हय म्हटलें ताका लागून तो कितें म्हणटा तुमी जो आदल्या गोंड्यांक गोड धरून रावशात फुडें म्हटलें तुमकां कांयच दिसचें ना म्हटलें. आमी एकदां आदले गोंड्यांक जेन्ना गोड धरून रावता न्हू कोणी कितें म्हटलेलें हें केलेलें त्या गोड धरून रावता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां देवान बरें बरें दवरलां तें आमकां दिश्टी पडचें ना आमीच आमच्या जिवितान आमीच ताका ब्लॉक घालता मागीर आमी म्हणूंक कळना म्हाजें काम जावंक हें जावंक तें जावंक आमच्या उतरा वरीच आमी तें ब्लॉक करून दवरलेलें आसा. ताका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कसली उतरां उलयता ती आमच्या जिवितान असल्यो तर आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान गोश्टींनी तर आदल्या गणिताक आमी गोड धरून रावलेले म्हाजे मम्मीन कितें म्हटलां डॅडीन कितें म्हटलां भावान कितें म्हटलां म्हाका एका तर गोड धरून रावल्या जाल्यार आमी तें सोडून दिवंक जाय. ह्याच वेळार तुमी सोडून दियात तें जेजूच्या नांवान तुमच्या जिवितान ब्लॉक येता तुमच्या जिवितान तुमकां वचपाची वाट मेळना तुमच्या कामाक त्रास जाता तुमची भुरगीं सारकीं शिकना कित्याक असले ब्लॉक आसता तेन्ना आमच्या भुरग्यांचेर बीन असर पडटा जेन्ना तुमी असले आदले गोंड्यांक सोडून दिता तेन्ना तुमकां सगळो नवो रस्तो आनी तो पोंगड जमनींतल्यान नदी व्हांवशी करतलो म्हणटा आमकां कित्याक म्हणटा तो सांगता नदी व्हांवशी करतलो म्हणटा तुमी पयल्या न्हू खंय जंगलान सुद्दां ते नदी खंय वयता पयल्या न्हू तुमी तो म्हणटा आपूण तुमकां वाट ना थंय वाट तयार करतलो म्हणटा तुमकां वचपाक वाट ना म्हणजे तुमी आतां ब्लॉक घातलेले आसा तेंगेर वचपाक तुका तुजे इतले वर्सांचे तुका ब्लॉक पडलेले आसा फ्रेंडा कडेन वचपाचें फ्रेंडा कडेन उलोवपाचें ते ब्लॉक घातलेले त्यो वाटो म्हणटा आपूण तुमच्यो उक्त्यो करतलो म्हणटा जेन्ना तूं उतराक चिकटून रावतलो आनी आदल्या गोंड्यो सगल्यो सोडून दितलो आदल्या गोंड्याचेर तूं विश्वास करचें ना कोणी म्हटलां तें तूं सोडून जेजूक सांगतलो ह्या प्रसंगात म्हाका जेजू खूब त्रास जाता म्हाका बोगसूंक जायना पूण तूं वचोन त्यो वाटो सगल्यो नीट करतल्यो आनी बरयल्ले आहा आदल्या गोंड्यांक तूं घेवन बसोनाका आदल्यो गोंड्यो सगल्यो आपूण जेजूचेर घातलेल्यो आसा आनी हांव नवो रचना जालेली आसा. नवी रचना आमी केन्ना जाता जेन्ना आमी जेजूक एकवटता आनी जेजूच्या उतराक आमी एक जाता तेजें उतर आमी शिकता तेजें उतर घेता तेन्ना आमी नवी रचना जाता नवी मनशां जाता आमी. वाचया 2 कोरिंथियन 5:17 आहा तें नवी रचना आमी केन्ना जाता जेन्ना सगळे आदले ते आमी परत याद करिना आदले ते आमी खुर्सार खेळयला म्हणून आमी सोत मानता आनी आमच्यो आदल्यो गोंड्यो सगल्यो जेजून खुर्सार खेळयल्या आनी आमी सगळीं नवीच जालेलीं आसा त्या आमी जेन्ना सोत मानता तेन्ना आमच्या जिवितान आमी मिलाग्री अजापा पळयतली आमी. वाच्या 2 कोरिंथियन 5:17 पळय कितें म्हणटा तें आतां आदल्या गोंड्याचें जालें न्हू आतां कोणूच आदल्यो गोंड्यो याद करतलो आदल्यो गोंड्यो याद केल्यार कितें जाता तें खबर आहा न्हू आमचे ब्लेसींग आहा ते फुडें 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 वचपा वयतले. एग्जाम्पल घेवया कोण आतां एक बरी गाडी घेतलो म्हणून आहा आतां एग्जाम्पल एक बरी गाडी घेतली म्हणून आहा आनी ताका सांगलें अमके दिसा यो रे तुजी गाडी व्हरोंक आनी तूं कंप्लेनींग करताय कितें कितें म्हणटाय कोणाक मागीर दिसा गाडी येवपाची तो म्हणटलो आनी 8 दिसांनी यो 8 दिसांनी परत आनी 8 दिसांनी यो तूं मागीर कोणाक कितें म्हणटलें तूं कितें उलयताय तेचे उलू तुजे ब्लेसिंगां सगळीं
फुडें वयता आमची ब्लेसिंगां आमची सगळी कट जाता आमचे ह्यो आदल्यो घडण्या वरवीं त्यो घडण्यो आमी जेन्ना सोडून दिता तेन्ना कितें जाता आनी हे सगळें नवें नवें आमकां पळोवपाक मेळटा आमच्या जिवितांत पळया 2 Corinthians 5:17 म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. कितें म्हणटा क्रिस्ताच्या एकवटान म्हणजे तेच्या उतराक चिकटून आहा उतराक रिगोवन आहा ती कोण म्हणटा उतरान चिकता ती नवी रचना. आमी सगळीं नवी रचना न्हू हा कोण तरी आहा पडणी सगळीं जी जेजूक चिकटता ती कोण नवी रचना सगळीं नवी रचना न्हू माय पळय फुडें कितें म्हणटा तो सगळीं नवी रचना जाल्यार पोरणें तें गेलें पडणे आहा म्हणटा आतां परतें गेलें हा आदल्यो घडण्यो आहा म्हणटा हांगर हा सगळे गेले केन्ना जेन्ना तूं जेजूच्या उतराक चिकटून रावताय तेन्ना कितें म्हणटा हे सगळे पडले ते सगळे खुर्सार खेळले म्हणटा तुजे आनी तूं कोण जालें म्हणटा फुडें आतां सगळेंच नवें पळय सगळेंच नवें म्हणटा तूं कोण जालय नवी रचना जालय आतां कोण आमी सगळीं नवी रचना नवी रचना न्हू आतां पडणे स्वयं उरतले आमचे आदले आमकां कोणी कितें म्हणटा ते उरतले उरता जाल्यार आमी कोण नवी रचना जावंक ना आमी तो पडणेच तर याद करता हेणी मुटलेले तेणी मुटलेले सगळ्यांक सांगता जाल्यार आमी नवी रचना जावंक ना आमचे पडणे स्वयं खुर्सार खेळोंक ना म्हणटा आमी हांगर कितें सांगता आमकां पडणे ते सगळे गेले म्हणटा तुजे आतां तूं कोण जालें म्हणटा जोण एकले नवी रचना जाली म्हणटा आमी नवी रचना म्हणटकूच आमी खुशाल आसूंक जाय न्हू हा सगळीं खुशाल ना सगळीं सॅड कशी दिसता हे जेजू मेवळा नवी रचना न्हू सगळीं नवी रचना तेका लागून तो म्हणटा आमकां हें पडणे सोडून दिया म्हणटा आमकां म्हणटा तुमकां नवी रचना जावंक जाय जाल्यार तुमी जेजूच्या उतराक चिकटून रावंक जाय उतर शिकोवंक जाय आनी तेन्नाच हे सगळे तुजे पडण्या जिवितान आसलेले लायफ तुजे वयतले आनी खुर्सार खेळटले तेन्ना आमी जेजूच्या उतराक रिगोवन रावता तेन्ना पडणे ते आमकां आनी उरचेच ना केन्ना उरता जाल्यार पडणे तें तूं याद करताय न्हू मोची नाडटाय न्हू तेन्ना ते तुज्या जिवितान येता मागीर ते दोसता तुज्या जिवितान येवन ते मागीर उठोवं मागीर वचपाक कठीण ते सारके पडणे ते तेन्ना तेका लागून तेका म्हणटा तूं याद पासून मनान पासून हाडूं नाका म्हणटा याद करूं नाका म्हणटा ते आदल्या गणिताच्यो कित्याक तो जाणा न्हू एकदां मनान येयल्यो न्हू त्यो गणिता ती मन मागीर तुका आनीक सांगात रावतलें न्हू कितें 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 मनान हाडूं नाका म्हणटा तो कायजान हाडूं नाका म्हणिना तो कित्याक सांगता तो कायजान हाडूं नाका म्हणून काळीज आमचे लॉकर न्हू एक लॉकर कशें काळीज आमचें एक त्या लॉकरान कितें भरताय आनी कसली चाळी काडटाय ते तुज्या काळजांतसून भायर सरतलें न्हू आनी पयला न्हू एक आरमार पयला न्हू आमी आरमारीन भितर कितें दवरता आमी फ्रूट दवरता न्हू व्हरोन सगळें जेवण दवरता न्हू भितरल्या हितून कितें दवरता वांगार दवरता फ्रूट बीन दवरिना आतां कित्याक दवरता आमी ते एक लिपोवन दवरता न्हू भितरल्या भितर एक खण आसता पळय त्या भितर घालून दवरता न्हू ते कोणाक दिसोवंक कळना म्हण तो आमचें काळीज एक लॉकर कशें ह्या काळजान तूं कितें भरून दवरताय न्हू तेच तुज्या जिवितानसून भायर सरतलें आतां आमी आरमारीसून चाळी उगडली कितें भायर सरतले भांगर आहा कितें आहा पयशे आहा ते भायर सरतले न्हू तर ह्या काळजाची तुमी लॉकराची चावी काडल्यान तुमच्या काळजानसून कितें भायर सरतलें देवाचें उतर बोलना जाल्यार देवाचें उतर आनी वायट उतर बोलना जाल्यार वायट उतर न्हू एक आतां बॉशीन वयताना एक कोणी पांय दवरलो पांयाचेर मातसो चुकोन पडलो काय जाण कितें बोलला तें भायर सरतलें कितें बोलला आतां ट्राफिकेन गेलो आनी कोणी ओवरटेक केली काय जाण कितें बोलला देवाचें उतर बोलला जाल्यार कितें म्हणटलें प्रेज गॉड थँक्यू जिजस म्हणटलें न्हू वचो न्ही तेका काय जाण तर बोलला जाल्यार बरें 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 जातलें न्हू तुवें ओवरटेक कशीच केलोय जाता न्हू बसीन पासून गेली जाल्यार पांय दवरलो जाल्यार म्हणटलें आसूं चुकोन पडलो न्हू रे सॉरी म्हणटलें न्हू
आनी नाल्या तूं जाणा न्हू तेका लागून हे लोकरान तुमी कितें बोरता न्हू तेच तुमच्या तोंडांसून भायर सरतले सोडचें ना वाचूंक जाय 15 मॅथ्यू 15 17 काय 16 न्हू पूण एगो 18 तर कायजान सान भायर सरता ते वायट येवजण्यो ना हे मोशक जेजून जाप दिली तुमकां अजून पर्यंत गिन्यान ना ते तोंडान भितर वेता तितलेंय पोटान पावता ते सिस्टर मागीर येते वाच वाच फुडें आहा तें आनी काकुसान भायर पडटा म्हूण तुमी समजनात कितें तोंडांतल्यान येता तें जें तोंडांतलें भायर सरता तें काळजान तावन येता आनी तेंच मनशाक मेळयता तर काळजान तावन भायर सरतात वाचू फुडें नाका वाच वाच मेळयता ती तर काळजान तावन भायर सरतात वायट येवजण्यो प्राणघात पोदवार पोजोडपण चोरयो लोटी गोवायो निंदा हे कितें म्हणटा हे सगळें आमच्या तोंडांसून भायर सरता म्हणटा आमच्या जे आमी कायजान कितें बोरता ह्योच आमच्या तोंडांसून भायर सरतल्यो न्हू कोणी आमकां यूज केलो कोणी आमकां कितें म्हटलें जाल्यार आमच्या तोंडांसून कसलीं उतरां भायर सरतलीं वायट तेचे वरसून आमकां कळ येता आमी कायजान कितें बोल्लां तें आमच्या कायजान तर आमी वायट बोल्ला जाल्यार वायटूच आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें जाणा न्हू तुमी पयला न्हू कोणाच्या ते चडशे न्हू बशीकारांच्या बीन ते कंडक्टरांच्या तोंडांसून कसलीं उतरां पयला तुमी न्हू ती कितें तेंच्यांनी बोल्ला कायजान तेच तेंच्या तोंडांसून भायर जाता आतां आमी देवाच्या उतरान शिकल्या न्हू आतां आमचे कोणी तुमकां ओवरटेक केलो कितें केलो जाल्यार तुमी कसलीं उतरां उलयतल्या झगडो वयतल्या ना प्रेज गॉड थँक्यू जिजस कोण जालें म्हणटल्यार न्हू कित्याक मागीर ताका कितें दिसतलें अरे हेणी पयला म्हाका हांव अशें कितें कितें म्हणूंक जाय जाल्यार पूण हेणी म्हाका ओके थँक्यू जिजस म्हटलें आनी सोडलो म्हणटलो तेकाय मागीर कळटलें हेजे कडेन कितें तरी आहा हेणी इतलें हें करून सुद्दां म्हाका हे मोग दिलो मागीर तोय मागीर चेंज जावंक शकता न्हू आमी जेन्ना ताका मोगान रिएक्ट करता मोगान तेजे कडेन चलता तेन्ना तो म्हणटलो हेजे कडेन कितें तरी आहा हेणी म्हाका हांवें ताका कितलें कितें कितें म्हटलें मरे वो फकत आयकला आनी ओगीच रावला ताका लागून कळटा कायजान कितें बोल्लां तें कायजान तर आमच्या वायट उतरां बोले जाल्यार आमी टापा करतलीं न्हू कोणूय जाल्यार हां दिसता तुमकां सांगलें न्हू हांवें न्हू कालचे फावटी सांगलां हांगा कितें जालें आमच्या कोरासवाड्यान न्हू जावतोच भुरगो आहा धाकटुलो आनी भावान म्हाका कितें म्हटलें घोवान कितें म्हटलें म्हाका आनी तो दिसतूच येयलो आनी म्हाका कितें म्हणलो आनी हांकां सगळ्यांक सांगूंक लागलो वचोन ताका आमकां तापयता म्हूण सांगलो आनी हो म्हाका येयला आनी कितें म्हणटा जाणां धाकटुलो हां तूं म्हणटा ओके कित्याक रावलोय तूं तेज्या कडेन झगडोंक जाय आसलोय म्हणटा हो धाकटुलो येयला म्हाका सांगता तूं ओके कित्याक रावलोय ताका परत्याक सांग ताका म्हणटा पळय धाकटुलो येयला आनी तर म्हाज्या कायजान तर देवाचें उतर नासलें जाल्यार हांव ताका ओग तेणी पळयलें न्हू धाकट्या भुरग्यान तो पळयलें आनी तो म्हाका ताका उलोवंक ना ताका कांयच म्हणना ओग्गे रावन घेतला तो सगळें आयकला आनी हांकां वचून सांगता ताका तापयता भितर तापयता पळय हय धाकटे भुरगे सुद्दां तुका कितें करता म्हणजे तुज्या मायंडान घालता तुका कितें म्हटलेलें तूं ताका आन्सर दी पळय तेन्ना कितें जातलें हांव तो ताका आन्सर दिलो कितें जातलें हांव तेंच्या भाशेन जातली न्हू ताका लागून म्हाज्या कायजान देवाचें उतर आसलें म्हणून हांव ताका उगी रावलें जाल्यार तशेंच तुमच्या कायजान जे तुमकां कोणूय येयलो हट करून कितें म्हटलें तुमकां तुमच्या कायजान तो देवाचें उतर आहा जाल्यार तुमी ओगेच रावतले हें म्हाका न्हू हें जेजूक म्हटलां जाता न्हू घरान बीन खूब खेपो जाता न्हू कितें कितें धाकट्या भुरग्या वरसून केसी वरसून भुरग्या वरसून कोणा वरसून ससूक सुना वरसून कितें कितें जाता आमकां बेश्टे बोगलाट घातले
जाता. करूंक ना ते केले जाता न्हू. कितले फावटी जाता पळय घरान सुद्दां आमच्या. जॉयंट फॅमिली आसली म्हणटकूच सोड टेस्ट येता. आनी जॉयंट फॅमिलीन आमी सोड मोग करूंक जाता. जॉयंट फॅमिली वरसून आमी न्हू सोड शिकता. कित्याक थंय तोड टेस्टींग आसता आमकां. थंय तोड आमकां सयतान टॅप करता. जेन्ना तूं देवाचें उतर शिकताय न्हू तुका ते फॅमिलीन यूज करता तेन्ना तूं कितें जाता. आपूण कितें म्हणटा थोडी कितें म्हणटा ना टेस्टींग बीन येयलो न्हू फुकट जेजून म्हाका हे फॅमिलीन घातला म्हणटा. म्हणिना आमकां ते फॅमिलीन जेजून मुद्दाम घातल्या. तूं ते फॅमिली वांगडा कशें जियातलोय. ते फॅमिलीक तूं कसो मोग दितलोय. त्या मोगा वरवीं तूं ताका कशें जिखोवन घेतलोय. ताका लागून आमकां ती फॅमिलीन एके फॅमिलीन जेजून घातलेलें आसा. आमकां तर फॅमिलीन घालूंक नासलें जाल्यार आमी खंय आसतलीं आसलीं. हां फॅमिलीचो मोग कळचो नासलो आमकां न्हू. फॅमिलीन घालूंक ना जाल्यार एक सुद्याचो मोग कळटलो नासलो आमकां. ताका लागून आमकां मुद्दाम ते फॅमिलीन घालता. ते फॅमिलीचो मोग करुच्याक ते फॅमिलीक आमी कशी देवाचें उतर दितली. मोगान दितली काय आमी ते झगडोन दितली तांकां देवाचें उतर. ती भयण सकाळीं सांगताली न्हू टेस्टिमनी सांगली ती म्हाका सांगता म्हाका देवाचें उतर म्हाज्या फॅमिलीक दिवंक जाय. म्हाज्या फॅमिलीक दिवंक जाय. हांव कशें दिंक सिस्टर. हांवें म्हटलें फकत फॅमिली आयकना फकत मोगानूच दिवंक जाता म्हटलें. मोगूच कर म्हटलें फॅमिलीचो. आनी तुका जाय व्हडल्यान घालूं नाका तिंका नाका ती क्वेश्चन तिका नाका तुकारान घाल म्हटलें देवाचें उतर. तांकां शिकय देवाचें उतर म्हटलें एक सांग तांकां म्हटलें देवाचें उतर. तेन्नाच जाता न्हू. तांकां व्हडलें प्रिचींग दिलें तांकां जातलें. तांकां इल्लें दिवंक जाय न्हू. मातशें थोडें तांकां शिकोवंक जाय तरूच जाता न्हू सगळें. ताका लागून आमी हें करतना फकत सिंपल आनी आमकां फॅमिलीन घातला म्हणटकूच आमी तेंचो मोग करूंकूच जाय ते फॅमिलीचो. ती फॅमिली आमची मोगा वरवींच जेजू कडेन येता. केन्ना कळटा तुका तूं म्हणटलें हय हांवें कितलो मोग केलो ती एकदां कितें म्हणटली तूं इतली कित्याक सोंसताय गो तूं. तुका मागीर टेस्टिमनी दिवंक मेळ्ळी ना. तूं इतली कित्याक तरी सोंसताय गो. तुका कितें म्हणटा मगो ते कितें हें करता मगो तुका तूं इतली कित्याक सोंसताय. मागीर तुजी टेस्टिमनी जाली असो. हांव कित्याक सोंसता हें सगळें म्हाज्या जेजून म्हज्या पासत केलां. हें सगळें दूख गोश्ट तो जेजू म्हज्या पासत मेला. म्हजें सगळें दुयेंस घेवन तो खुर्सार मेला. म्हाका सगळ्या रिणांतली मेकळी केला ते जेजून. तेन्ना तुजी टेस्टिमनी सांगपाक तांकां मेळ्ळा. मागीर सगळें हांव अमकें दुयेंसान आसलें अमकें म्हाका जातालें पूण हांव जेजू कडेन गेली आनी म्हाका सुटका मेळ्ळी. जाता न्हू आमकां सांगपाक. आमी जेन्ना उतरान उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा जातल्यो आमच्या जिवितांत. म्हाका न्हू म्हाज्या पांयांक न्हू हांगासर न्हू कॅच येयल्लो आनी तो कॅच न्हू खूब दीस रावलो. हांव कमान घालता सगळें करता जेजूच्या नांवान. तुका म्हाजे कुडीर कसलो अधिकार ना. म्हाजी पयलींची टेस्टिमनी हांव म्हणलें 2 फावटी पडलेली म्हटलें ते जेजून म्हटलें म्हाज्या पांयांक म्हटलें हील केला आनी म्हाका नवो पांय दिला. त्या पांयांक म्हणलें कोणूच कितें कसलें दुयेंस येवंक शकना. केच्या तुका अधिकार ना म्हाज्या पांयान वच आत्ताच्या आत्ता म्हटलें. भायर सरोन वच तुका म्हाज्या जिवितांत कसलोच अधिकार ना म्हटलें. आनी हांव म्हणीत रावलें कमान घालीत आहा ताका धरून. आनी मागीर हांव आमकां वास्को आहा करा सोडे हांव वचत रावतालें. चडटाना म्हाका तूं दाखयतालो म्हाका तुका दुखताय कॅस येयला. आरे वचरे तो कॅस म्हटलें थोड्या तापाचो म्हटलें. जेजूचो सारो पुरो येवंक ना म्हटलें म्हाजे कुडीन म्हटलें. तो रावोंक येवंक ना म्हटलें सारो पुरो. ताका वचोंकूच जाय म्हटलें कुडीनसून. सेपरेट जावंकूच जाय म्हटलें ताका. आनी हांव म्हणटा मागीर न्हू केन्ना म्हाका गेलो तो म्हाकाच खबर ना. सारको कॅश गेलो तो गेला पांय मागीर कांय दुखाना सारको. ती खंय येयल्ली हांगासर रोखडीच गेली. कित्याक आमकां जेजून कमांड घालूंक दिला. तुका कितें सिकनेस येयली कितें उलय तेज्या वांगडा. तुमी ओगे रावं नाका. एका सांगून सगळ्याक भोंवो नाका. तुमी उलोवंक जाय तेजे कडेन. तेणी सांगलां न्हू उलय आनी तूं घेतलें म्हटलां न्हू. तूं माग आनी घेतलें म्हटलां काय उलय सांगलां तेज्या दुयेंसा कडेन. हां उलय सांगलां न्हू. आमी उलयच ना जाल्यार घेवची ना घेतली. ताका लागून तो म्हणटा की ना उलय तुज्या दोंगरा कडेन म्हणटा. दोंगर म्हणजे कितें आमचे सगळे प्रॉब्लम आमचे सगळे वायट सगळे आमचे ते दोंगर आमचे सगळे तेजे कडेन तूं उलय म्हणटा. तो सांगता प्रे कर म्हणिना न्हू. प्रे कर म्हणटा. हां प्रे म्हणटा तो माग म्हणटा तो तुज्या दोंगरा कडेन. हां उलय म्हणटा न्हू. थंय हांवें म्हळ्यार दोंगरा कडेन उलयलें आनी तो दोंगर केलो. तो हे तुमच्या जिवितांत कितें जाता प्रॉब्लम जाल्यार तुमी तेजे कडेन उलोवंक जाय. उलयल्यारूच तो वयतलो तुमच्या जिवितांत. ताणी न्हू फाटल्या दिसांनी न्हू म्हाजो वात न्हू बेश्टोच न्हू मुयालो.
आनी भोंवणीक सांगलें म्हाजो आत मुगो मुयालो घोव जाला म्हटलें सारको म्हटलें मुयाता पळय गो म्हटलें केन्नाच जावंक ना म्हटलें तें मागीर हांव आनी तरी हांव म्हणीत आहा जेच्या गायांनी बरें जालें जेच्या गायांनी बरें जालें म्हणीत आहा हांव आरका तुका जेच्या गायांनी बरें जालें हांव कमांड करता हे मुयाच्या आत्म्या म्हाज्या आत्मा जेजूचो म्हणीत आहा केन्ना गेली पीन तीच म्हाका खबर ना गेली सोमतीच कितें जालें हांव वास्को गेल्लें आमी न्हू वास्को थंय प्रीच करतना दिसता ती पीन गेली खबरूच ना कितें जाता एकदां आमकां तुमी म्हणटा कितें आमी सगळीं बरीं आहा म्हणटा बरीं आसा सगळीं हा तुमी प्रीच करता म्हणून तुमकां कांय ना म्हणटा हय हा सगल्यांक आहा आमी मनशां म्हणून सगल्यांक येता पेन म्हटल्यार ती आमी कशी दावरपाची कशें तेचेर हुकूम घालपाची तेका आमकां सगळ्यांक फॉर्म्युला दिला न्हू आमकां आमी उलयच ना जाल्यार जातलें का बसली ओगी बरी कर रे दी रे जातलें हा आमी उलोवंक जाय आनी घेवंक जाय न्हू आमकां जण एकल्याक उलोवपाक पदवी दिलेली आसा जण एकल्याक अधिकार दिलेलो आसा ते उलोवन घेवपाचे मार्क 11:23-24 म्हणटा तुमी वाचा तेजेर आमी उलोवपाचें त्या दोंगरा कडेन तेन्नाच आमचे जिवितांत सगळे हे दोंगर पयस वयतले जाल्यार उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितांत वयचेंच ना म्हाका एकदां न्हू हांगासर न्हू किल्ली जाल्ली जायना तुमी कांटो लागता ती कांटो लागलो म्हणटकूच ती मोठी जाता न्हू गुटी खंय येता पळय येद्दी मोठी सारकी आनी हांव न्हू तिका कांटो घेवन हे घेवन न्हू ताका हांव दोंगशिताली धरून हे घेवन आल्फेन घेवन बी सुय बीन घेवन दोंगशिताली न्हू वचनासली ती येद्दी मोठी जाल्ली सारकी आनी कितें न्हू ब्रादर न्हू टॉक दितालो आनी तो बॉम्बे टॉक दितालो न्हू आनी ते चेडवान न्हू तेंचे धाकटे चेडवान न्हू कॉयन तो रुपयाचो तो कॉयन गिवलो आनी तेजो तोंड आंगूर जालो तो कॉयन तेचो आनी तेजो बापूय प्रीच करूंक गेलो ब्रादरान तो आनी ताका फोन येयलो हांव तर चेडवान कॉयन गिळा म्हणून तो फोन येयना तो म्हणालो येता म्हणालो आपूण ती डॉक्टराक दाखयलो डॉक्टर म्हणालो तो हांगासर आहा ऑपरेशन करूंक जाय कितें सांगलें मागीर ब्रादरान बीन प्रे केलो तो कॉयन थंयच्या थंयच डिजपियर जालो म्हणजे नाश जालो जेजूच्या नांवान तो कॉयन खंय गेलो तो खबर ना मागीर न्हू ते बायलेन चॅक केलें कॉयन थंय नाच तेजो कॉयन हांवें कितें म्हटलें तेजो तर कॉयन तर रोखडोच नाच जालो जेजूच्या नांवान ती बायल मागीर घोवाक जाता खंय तो कॉयन खंय गेलो काय तो कॉयन खबर ना म्हणटा की आपणाक खंय गेलो तो हांगर आसलो तो दिसतालो आपणाक पूण जेजूचें उतो उलयता तेन्ना तो कमांड घालना तो कॉयन गेलो तेजो आनी हांवें मागीर कितें म्हटलें एक किल्ले तेजो तो कॉयन तो पळय तो नाच जालो ती म्हाजी किल्ली म्हटलें नाच जाली जेजूच्या नांवान इतलेंच प्रे केल्लें हांवें आनी कांय करूंक ना आनी भावार्थान प्रे केल्लें आनी म्हाका खबरूच ना आनी बरे दिसांनी हांव 15 दिसांनी बीन केन्ना आपूण गेलें पळय जाल्यार घट कांयच लागना बोट आहा थंयच जाला सारकें सुय सारकें थंय पळय केन्ना कमांड घालता तेन्ना तुजें दुयेंस तुजे पिडेंतले सेपरेट जावकूच जाय आनी 100% जाता आमच्या जिवितांत आमी फकत भावार्थान उलोवंक जाय आनी ताका आमी हुकूम घालूंक जावो जेन्ना आमी उलयता आनी ताका हुकूम घालता तेन्ना आमच्या जिवितांनी सगळ्यो मिलाग्री अजापां जाता आमी उलयना जाल्यार कांयच जावपाचें ना हा उलयना जातालें आमच्या जिवितांत मोन्यांत बसलें हांगासर आनी पेन वसरे जातलें दुखी वसरे कुडींतली सेपरेट जा रे जातली हा भावार्थान हुकूम घालूंक जाय न्हू ती कितें म्हणटली ना गो तूं तर माग म्हणची वसरे ना गो हांव वचना तुका सोडून हांव बसता गो म्हाका तुज्या कुडीन बरें दिसता गो रावोंक म्हणटली मागीर वसरे म्हणशीत जाल्यार म्हणची ना वसरे म्हणशीत जाल्यार ती वयतली थंय कितें करूंक जाय जेजूचें नांव घेवंक जाय आनी ताका कमांड घालूंक जाय जेजूच्या नांवान तरूच ती वयतली जाल्यार तूं कमांड घालिना जाल्यार तूं ओग्गी बसचें आनी वच म्हणशी जाल्यार ती म्हणटली ना म्हाका कुडीन रावंक तुजें बरें दिसता गो म्हणटली आनी ती सोडून वचोंक खंय दिसना म्हणटली ताका लागून आमी कमांड घालूंक जाय तिका जेजूचें नांव घेवंक जाय जेजूच्या नांवान आत्ताच्या आत्तां वच म्हाजे कुडीची तुका जेजून रोचला त्या जाग्यार वचोन पड म्हणून सांगूंक जाय खोल दर्यान पड म्हणटा तो म्हणटा न्हू दर्यान पड म्हणटा न्हू तो कित्याक सांगता दर्यान पड म्हणून तो तुमच्या दुयेंसाक बीन दर्यान पड कित्याक म्हणटा तो परतून येवचें ना न्हू तें खोल तूं आतां उबें रावलय तूं आतां दर्यान तुजें दुयेंस पिड्या सगळें तुजें कितें आसलेलें श्राप सगळें तूं दर्यान गेलें खोल आनी तूं उबें राव आनी पळय थंयसर दिश्टी पडटलें तुका
खोल गेले न्हू ते पोन्नाक. तेका लागून तो आमचे दुयेंस पिडा एकदां ते खोल गेले न्हू ते आमकां परते येयना न्ही. आमी तर उचारता तेन्नाच ते परते येता आमच्या जिवितांत. तेका लागून आमकां दुयेंस पिडाचेर बीन आमकां कितें कर सांगलां, आमकां तेजेर आमकां हुकूम घाल सांगला, तेजे कडेन उलय सांगला. त्या दुयेंसा कडेन तूं तुज्या जिवितांत कितें येता तेचेर, तेन्नाच आमच्या जिवितांत ह्यो सगल्यो आमकां दिश्टी पडटल्यो अजापा मिलाग्री. रोखडेच जावचें ना, जितलो तुमचो भावार्थ आहा तेन्नाच जातलें. म्हाज्या पांयांक आतां कितले 4-5 दीस लागले म्हाका तो येयल्ल्याक. हांव उलयतां उतर पूण आहा तोयत आहा. जेन्ना गेले तें म्हाका कळोंक सुद्दां ना. कित्याक कळटा, जेन्ना तूं उच्चारताय तेन्नाच तुज्या जिवितांत ह्यो मिलाग्री तुका पळोवंक मेळटा. आमकां तर उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच जावपाचें ना. उलोवंक जाय आमी त्या दोंगरा कडेन. उलय म्हणटा तुज्या दुयेंसा कडेन, उलय तुज्या प्रॉब्लमा कडेन. कसलेय प्रॉब्लम जावं तेजे कडेन आमी उलोवन घेवंक जाय म्हणटा. उलय म्हणटा आमकां प्रॉब्लमा कडेन. आनी एक पळोवया आमी आतां, कोणी म्हणटा न्हू हांव एकसुरी आसा म्हणटा न्हू आमकां. म्हणिना चडशीं जाणां म्हणटा न्हू हांव एकसुरी आसा, म्हाका कोण ना. जेजू आहा तो आमकां दिसती पळना न्हू. Deuteronomy 31:8 पळोवया. सर्वेस्पर तुजे मुखार चलतलो, तो तुजे बराबर आसतलो. तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भिवू नाका, आंग काडूं नाका. कितें म्हणटा हांगासर, सर्वेस्वर तुजे बरोबर आसा. तुज्या मुखार आसतलो म्हणटा. मुखार सोडचो आसतलो, ना. मुखार वयतलो म्हणटा तो सर्वेस्वर. आनी फुडें कितें म्हणटा, तुज्या बरोबर आसतलो म्हणटा. आमचे तो सर्वेस्वर बरोबर आहा, तुज्या मुखार वयतलो म्हणटा सर्वेस्वर. आनी आमी तो स्वत मानिना जाल्यार आमकां सोडचो ना, सांडचो ना, आमी तर ह्या उतराक गोट धरून रावना जाल्यार आमकां सर्वेस्वर तुमी थोडी कितें म्हणटली आमकां, हांव एकसुरी आहा, म्हाका कोण ना. हांगा कितें म्हणटा आमकां, सर्वेस्वर तुज्या मुखार आसतलो म्हणटा न्हू. आनी कितें म्हणटा, तुज्या बरोबर चलतलो म्हणटा तो. तूं खंय वयताय तेन्ना तुज्या बरोबर आपूण आसतलो म्हणटा. तुज्या हातूक धरून आपूण तुका चलयतलो म्हणटा. तूं एकसुरें ना म्हणटाय, तूं पडल्यार सुद्दां म्हणटा तुजी आजबोडी आहा तुका उखलून धरूंक न्हू. साम 91 आहा न्हू, आजबोडयेन तुका उखलून धरतले म्हणटा. आमकां भिरांत कित्याक दिसता आमकां पडटली बीन ती. आमचो विश्वास जेजूचेर ना. जेजू म्हाज्या सांगाताक आहा म्हणून ना आमचेर विश्वास. जेजूच्या आमकां उतराचेर भावार्थ ना. आमकां आज बोडयेन उखलून धरतले म्हणून आमकां भावार्थ ना. म्हणून कितें जाता, आमी उचामळ जाता आनी आमी भिरांतीन भरता. तेका लागून जेजू कितें म्हणटा, आपूण तुज्या मुखार वयतलो, आपूण तुका चलयतलो म्हणटा. तुज्या हातीक धरून आपूण तुका चलयतलो म्हणटा. तूं पडचें नाय म्हणटा. तुका सोडचो ना, सांडचो ना. कित्याक सांगता तो आमकां सांगता तो, तुमी भियो नाका म्हाज्या पुता, भियो नाका म्हाजे तुये. आपूण तुज्या सांगाताक आपूण तुका गोठाळ दितलो, बळ दितलो. तूं पडचें नाय, तूं केन्नाच पडचें नाय म्हणटा तो. आमी केन्ना स्वत मानता, आमी म्हणटली म्हाका कावोवपाची भिरांत दिसता, हांव पडटलो, हें जातलो. तेन्ना कितें जाता आमकां, आमी फकत देवा कडसून पयस वयता. देवाच्या उतरा कडसून आमी स्वत मानिना. तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगल्यो आमी पडटा. मागीर कित्याक आमी जेजूचेर स्वत माना. जेजू म्हाज्या फुडें मुखार वयता आनी म्हाज्यो सगल्यो वाटो तयार करता. ते आमी स्वत मानिना. जेजू म्हाज्या सांगाताक आहा, म्हाज्या बरोबर चलता, म्हाज्या सांगाताक चलता, भोंवता. जेजू फुडल्यान फाटल्यान चारूय सायडीन म्हाजे जेजू आसा. त्या उतराक आमी स्वत मानिना म्हणून आमी मागीर सांडटा. आतां आमकां सांगता जेजू आपल्या मुखार आहा, चलतना आमच्या सांगाताक तो आमकां केन्नाच सोडचो ना, सांडचो ना म्हणून सांगता आमकां. आमी खंयच्या उतराक गोडून रावता. आनी तो भियो नाका म्हणटा आमकां, आंग काडूं नाका म्हणटा. आमी खंयचे घडये खतर गेले आंग काडटा रोखडीच न्हू, भिरांतीन. ते काडूं नाका म्हणटा. त्या वक्तार आपूण तुज्या सांगाताक आसतलो म्हणटा. आमी वयताना खंयसरी आमकां आंग काडून कोणी येयलो जाल्यार आंग काडटा न्हू आमी. भिरांतीन कावोक येयलो जाल्यार आमी आंग काडटा. ते आमी आंग काडूं नाका म्हणटा आमकां सांगता तो. आमी आंग काडूं नाका म्हणटा. कित्याक आपूण तुज्या सांगाताक भियो नाका म्हणटा. आमकां भियो नाका कित्याक म्हणटा तो, आमी कसली परिस्थिती येयली जाल्यार रोखडीच भियाता न्हू आमी.
ताका लागून तो आमकां 365 डेज सांगता आख्ख्या बायबलान म्हाज्या पुता म्हाजी दुये म्हणटा भिवू नाका भिवू नाका भिवू नाका 365 म्हणजे एका दिसाक एक उतर सांगता आमकां तो भिवू नाका म्हजे पुता म्हजी भिवू नाका म्हजे दुये म्हणटा तूं आपूण तुजें सांगताका आपूण तुका केदी सोडचो ना आपूण तुका केदी सांडचो ना म्हणटा आपूण तुज्या सोंगाताक आसतलो म्हणटा आमच्या हांगा आतां जेजू आसतना आमकां भिरांत आसा खसरूय गेली तो आमच्या आदाराक येयना आतां तूं एक सुर्या वयताय तूं म्हणटा केन्ना आवय म्हाका कोण तरी जावो आसलो वांगडा एंजल जाली ना तुका कोण तरी हेल्पाक आमी उलोवंक जाय आमकां कोण जाय जाल्यार आमी सांगूंक जाय जेजू म्हाज्या तूं आदाराक येताय म्हाका कोण तरी आयज येता आनी आदाराक पावता म्हाज्या हांव एक सुरी ना तूं म्हाका सांगताय सोडचो ना सांडचो ना तेन्ना तो आदाराक आमच्या येता आमच्या आदाराक आनी एक पळोवया आमी हेब्रू 13:5 न्हू 5 तुमच्या जिवितान काय हय हय तुमच्या जिवितान गिरेस्कायेची आशा धरू नाकात आनी तुमचे कोडे आसा तितल्यानूच दादोशी जायात कित्याक खूद देवान अशें सांगलां हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना पळय तुमच्या जिवितान म्हणटा तुमी गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाका म्हणटा गिरेस्त चड जावं नाका म्हणटा कित्याक सांगता तो गिरेस्त चड जावं नाका म्हणटा आमकां गिरेस्त जालें म्हणटा देवाचें आमकां पयस व्हरता न्हू गिरेस्त मनशांक पयला तुका ती कितें म्हणटा तूं आफय तांकां देवाच्या उतरां आवय म्हाका टायमूच ना आवय इतलो बिजी मुगो हांव म्हाका टायमूच ना काम करून करून की बिजी सारको म्हणटा मागीर येता म्हणटा पूण कितें जाता आनी तांकां गिरेस्तकायेची ताका लागून गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाका म्हणटा तो सांगता आसा तितल्यानूच तुमी धादोशी जायात म्हणटा म्हणजे थोडे सुद्दां आसल्यार तुमी धादोशी थोडे आसल्यार आमकां कितें जाता देवाचो मोग वळखूंक पावता देवाच्या मुत्रान आमी रिगोवंक जाता सारकी थोडे आसल्यार आमच्या जिवितान ताका लागून आमकां तो सांगता असल्याची तुमी आस धरूं नाका गिरेस्तकायेची तर आसत न्ही हांव तुका सरीसर खूब सांगता म्हणटा तो हांव तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचोय ना म्हणटा आमी खंयच्या उतराक गोड धरून रावंक जाय हो कितें सांगता आमकां हांव तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हणटा त्या उतराक गोड धरून रावल्यार कितें जातलें आमच्या जिवितान आमकां सारकें तो उतर शिकयतलो आनी सोडचो ना म्हणटा आमी ताका थीर रावतलीं न्हू खंयसरूय गेल्यार तो आमकां तेणी बरयल्लें आहा तूं म्हाका सोडचो ना आनी सांडचो ना कसलोय प्रसंग येयल्या कितें येयल्या जेजू तुवें सांगलाय हांव तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना त्या उतराक गोड धरून रावंक जाय म्हाका पयशांची गरज आहा कितें आसा हेल्प जाय कोणाचो कितें जाय जेजू तुवें बरयल्लें आसा तुवें सांगलां म्हाका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना त्या उतराक जेन्ना तूं गोड धरून रावताय चिकटून रावताय हें उतरूच तुका कोण तरी आदाराक पावता हे उतरूच तुज्या जिवितान काम करता तूं मुटलाय तें उतर थीर गोड धरून रावंक जाय आमकां सोय कितें जाल्या म्हाका कोण ना म्हाका कोण पावतलो मागीर कोण जिवितान म्हाजें काम करतलो कोण म्हाका हाडून दितलो कोण कितें करतलो तुमी तर सांगात तुमच्या जिवितान म्हणीत म्हाका म्हाज्या गरजांनी सगल्या देव पावता जेजू क्रिस्ता उरी म्हाज्या सगल्या गरजांनी पावता कोण तरी आज बोडयो येवन तुज्या जिवितान तुका कितें तरी हाडून दितले तूं म्हणूकूच कळना म्हाका ना म्हणटा जाल्यार कितें जातलें तुका कोणूच पावचो ना शेवटी तूं म्हणटा म्हाजो देव म्हाज्या सगल्या गरजांनी पावता आनी हांव सगळें करूंक शकता म्हाका घोटाळ दिता म्हाजो जेजू क्रिस्त आमकां घोटाळ दिना जेजू क्रिस्त चलपाक भोंवताक सगळें करपाक सगळ्यांक वचोंक आमकां घोटाळ दिना जेजूचें उतर फिलिपियन 2:13 म्हणटा कितें आय कॅन डू ऑल थिंग टू क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथनिंग मी जेजू म्हणटा सगळ्यांक म्हाका घोटाळ दिता तो म्हाजो जेजू क्रिस्त तोच म्हाका घोटाळ दिता सगळें काम करपाक ताका लागून आमी कोणाचें धरूंक जाय जेजूच्या उतरान रावंक जाय उतर शिकोवंक जाय तें उतरूच आमकां सुटका दिता तें उतर आमकां सोडचो ना सांडचो ना म्हणून सांगता त्या उतरान रिगोवन रावल्यार तुका सगळे जिवितान तुज्या नाते वस्तू आसाच्यो करून दाखयता जेजू ताका लागून आमचे दवरलेले आसा आमी कोणाचें उतर आयकता तें नाते वस्तू केन्ना जातले आमकां चडशी सोय कितें जाल्या दिसता तेंच पळोवपाचें न्हू म्हज्या जिवितान दिसना ते वस्तूचें हांव स्वत मानता ना आमकां दिसता तेंच आमी पळयता न्हू पळयना आमी दिसता न्हू आमकां
ती भयण हें आहा ते भयणीक दिसना त्या भयणीक हें आतां तें आमी दिसता तें पळयता न्हू आमी तेजो फ्युचर उलयता ते बरें पळयता ते बरें प्रवचन करता ते देवाचें उतर आपल्या गांवांनी वचून सांगता ते आमी फ्युचर चिंतता हेंचो आमकां दिसता ते आमी पळोवपाचें थंय दिसते तेंपाचें कितें जाता त्यो थोडे तेंपाच्यो न्हू दिसता ते सासणाक जगता ना न्हू 2 Corinthians 4:17-18 आहा ते 2 Corinthians 4:17-18 दिसता त्यो घडण्यो कितें ह्यो आमच्यो थोड्या काळाच्यो तुका आतां दुयेंस येयला ते कितले जावंक येयला सारे पुरो तुज्या जिवितांत ते थोड्या काळाचे तुका मागीर कितें करूंक जाय तुका टेस्टिफाय गोवायकी जावंक जाय हे तुज्या जिवितांत तुका दिसता त्रास कश्ट दिसता तुज्या जिवितांत कांय ना तुजे कडेन तुका दिसता ते थोड्या तेंपाचे तूं जेन्ना जेजूक सोत मानता जेच्या उतराक रिगोवन रावता तेन्ना तुज्या जिवितांत कांयच उणें ना उतरूच तुका सगळें दिता उतरा वरवीं सगळें जाता आमच्या जिवितांत तूं उलयता ते उतरानूच जीव आसा आनी ते उतर वयता आनी तुज्या जिवितांत काम करता 2 Corinthians 5:17 पळोवया हेला घेवया 4:17-18 कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खोंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात कितें म्हणटा ह्यो आमच्यो थोड्या काळाच्यो म्हणटा तुज्या जिवितांत कितें त्रास आहा कश्ट आहा कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा हें कितें हे थोड्या काळाचे म्हणटा हे तुका सासणाक रावंक येवंक ना तुज्या घरांत म्हणटा हे थोड्या काळाच्यो घडण्यो म्हणटा ह्यो वचोंकूच जाय म्हणटा ह्यो तुका म्हणटा ह्यो तयार करता म्हणटा तुका तेचे वरून तुका शिकयता म्हणटा घरांत तुका मोग करूंक कशें शिकयता तुका तेजे वचून कशें त्या प्रॉब्लमान तूं सुटावो घेवपाक ते शिकयता ताका लागून ह्यो आमच्यो थोड्या काळाच्यो घडण्यो म्हणटा तेजेर तूं शिकताय त्यो तूं घडण्यो तूं घेवन बसनाय आनी त्यो घडण्याचेर तूं लक्ष दिनाय जाल्यार ह्यो म्हणटा तूं कितें तूं थोड्या काळाच्यो म्हणटा घडण्यो ह्यो तुका म्हणटा उत्तम मोहिमेक म्हणटा तुका बरें जिवितांत फुडें व्हरपाक तयार करता वाट करता तुका जेजूचें उतर शिकपाक तुका वाट तयार करता म्हणटा ह्यो आमच्या जिवितांत घडण्यो येयना जाल्यार आमी शिकना देवाचें उतर ह्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत येता आमी कितें म्हणटा हे फुकट येयला म्हाज्या जिवितांत हे त्रास म्हाज्या जिवितांत हे त्रासा वचून आमी देवाचें उतर आयकून कितें उलयता आनी शिकता ते आमकां घडण्यो आमच्यो ह्यो घडण्योक त्रास येता तेन्ना आमी त्या घडण्या वचून आमी देवाचें उतर आनीक शिकता आनी त्या जीव उतरान आमी रिगोवन रावता तेन्ना ह्यो घडण्यो आमकां ह्यो घडण्यो सोडून त्यो थोड्या काळाच्यो घडण्यो म्हणटा त्यो तुज्या जिवितांत येताल्यो त्यो सासणाक येवंक ना म्हणटा तुका त्रास येता ते सासणाक येवंक ना म्हणटा तुका दुयेंस येयला ते रावंक येवंक ना म्हणटा ते थोड्या काळाचे म्हणटा ताका वचोंकूच जाय तुजे कुडीनसून कित्याक ही कूड जेजू क्रिस्ताची कूड आमी जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा पूण आमी कितें करता जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा आमी म्हटल्यार आमी ध्यान दिना हे कुडीन कोणूच रावंक शकना दुयेंसूय रावंक शकना आनी कसलेच कितें रावंक शकना ताका लागून ह्यो थोड्या काळाच्यो म्हणटा घडण्यो थोड्या काळाच्यो घडण्यो म्हणटा ह्यो आमकां येता आमच्या जिवितांत त्यो आमी ह्या घडण्यांक भियेता न्हू येता त्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत ह्या घडण्यो आमी म्हणूंक जाय तूं येयलाय जिवितांत तूं थोड्या काळाच्यो त्यो जेजून म्हाका उत्तम मोहिमेक तयार केला आमी त्या घडण्या कडेन उलोवंक शकता ह्या दुयेंसा कडेन उलोवंक शकता हे थोड्या काळाचे तूं येयलाय तूं म्हाज्या जिवितांत तुका वचोंकूच जाय म्हाजे कुडीन फकत जेजूचें उतर रावता आनी जेजूचेंच उतर आमच्या भितर येता आमी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें हे सगळें दुयेंस पिडाचो नाश जावंकूच जाय मागीर फुडें पळोवया कितें म्हणटा तो ह्या कोंती दुखी आनी हे सासणाचे उत्तम मोहिमे मदें कसलीच सोर करूंकूच जायना हय हे मोहिमे मदें आमकां कसलीच सोर करूंक जायना म्हणटा म्हणजे आमी ताका हे भेदभाव करपाचो ना सर फुडें वाच ते फुडें आहा 19 आहा न्हू ते दोळ्यांनी दिश्टी पडना म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणाक थगतात पळय आमी कितें करता एकदां दिश्टी पडटा तेच पळयता न्हू आतां पांयांक घावो जाला एग्जाम्पल आमी घेवया पांयांक घावो जाला तोच आमकां दिश्टी पडटा न्हू
त्यो कितें जाता म्हणटा तो त्यो दिश्टी पडटा त्यो वस्तू म्हणटा थोड्याच वेळाच्यो म्हणटा आमी दिश्टी पडटा त्यो आमकां म्हणटा हें करिना म्हणटा दिश्टी पडना तूं आतां ऑलरेडी बरें जालाय ऑलरेडी पांयाचो घाव बरो जाला पूण तुका दिसता पांयाचो घाव पूण तुवें भावार उलयता कितें दिसना त्या वस्तूचेर तूं स्वत मानता हांव ऑलरेडी बरी जाल्या दिश्टी पडना पूण तूं भावार उलयताय हांव बरें जाला म्हाजे फॅमिलीन सगळीं बरी आसा तुका दिश्टी पडना पूण तूं उलयताय म्हाजे घोव सोरो पियेता पूण तूं उलयता कितें भावार उलयता तो जेजूचें रगत पियेताय आनी तो प्रिचर जाला तूं उलयताय तेंच घेतलोय तूं तर म्हणशीत म्हाजो घोव सोरो पियेता तो आनीक पास जातलो तुज्या उतरा वरवीं तूं म्हणीत रावताय न्हू तें उतरां ताका लागू जाता आनी तूं म्हणटलें तूं तर ताका चेंज करशीस बाबा जेजू तुज्या नांवान तो जेजूचें रगत पिवन येयला आयज तो पियेला पूण फाल्यां तो पियाचो ना आनी तो जेजूचें रगत पिवन येयला म्हणटा तो आनीक पियाचो ना आमी तो उतरां आमची चेंज करीत जाल्यार सगलें जिवितान घडटलें सारकें आतां आमकां कितें जाय फकत आमी उतर उलोवंक जाय उतरानूच आमकां सुटका आहा तुका दिसता तुजे फॅमिलीन कोण कोण वायट रस्त्यान वयता कितें करता तें सगळें दिश्टी पडटा पूण आमी हांगा कितें म्हणटा आतां वाचलां तें दिसना त्या वस्तूचेर आमी स्वत मारूंक जाय भावार धरूंक जाय दिसना त्या वस्तूचेर आमी सांगूंक जाय ती सगळीं प्रवादी ती बरो प्रीच करता देवाचें उतर आमी चेंज करूंक जाय आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा घडटली आमी तर म्हणीत दिसता तेंच पळयत तर आमी दिसता तें पळयत जाल्यार आमकां फायदो आहा दिसना त्या वस्तूचें स्वतमान सांगलां न्हू भावार तूं आमकां कितें सांगता भावाच म्हणजे कितें सांगता आमकां दिसत पडत त्या वस्तूचेर आमी भावार धरूंक जाय सांगलां न्हू तुका दिश्टी पडटा त्यो आमकां हांगासर कितें उलयलां आसता दिश्टी पडटा त्यो वस्तू थोड्या काळाच्यो म्हणटा आमी त्या थोड्या काळाच्या वस्तूक आमी भावार्थान स्वत मारूंक जाय त्यो ऑलरेडी आमच्या जिवितांत नाश जाल्यो जितून सांगलां न्हू दिसना त्या वस्तूचेर आमकां स्वत मार आमी दिसना त्या वस्तूचेर स्वत मारूंक जाय आमी आमचे जण एकल्याक आहा ते दिला जेजून ते आमी भावार्थान स्वत मारूंक जाय आमकां भावार्थ धर सांगला फकत दिसनातल्या वस्तूचेर दिसता तेचेर न्हू आतां कोणी गेलो हांगासून आमी कितें म्हणटलीं तो आतां सोरो पिवन गेला लोकांत वयता आमी कितें म्हणटलीं ते पयलीं स्वयं आमी याद करतलीं न्हू तेजे पयले सायम आदले कितें घडणूक तेजे याद करतलीं न्हू आमी ते कोण सांगलां आमकां सांगलां तुका कितें जाय तें उलय तो प्रवादी तो प्रीच करता देवाचें उतर आमी कितें म्हणटलें म्हाजो घोव आतां जाणटो आतां आनी कितें प्रीच करतलो करिना हां देवान जाणटो म्हटला बायबलान कोणाक तरी भुरगो म्हटला म्हाजो न्हू सगल्यांक भुरगे म्हटला कोणीय सांगतो कसले येतो तांकां देवाच्या उतराची समजणी दिवंक जाय देवाचें उतर तूं प्रीच करता तेन्ना तो देवाचें उतरूच प्रीच करतलो कोणाक तरी आपली टेस्टिमनी वचून सांगतलो कित्याक तुवें उलयल्लें उतर त्या जितान काम करतलें थँक्यू जिजस कितें तरी शिकल्यान हां कितें तरी गाठीक मारून व्हरतल्यान हां कळ्ळें न्हू कितें तरी शिकल्यान ते हितूर घालतले वेव्हारान न्हू हां हय कोणाक कितें दुखता बिकता पेन आहा कोणाक दूख आहा हां कोणाक दूख बीन आहा ना न्हू सगळीं जेच्या गायांनी ऑलरेडी सगळीं बरी जाल्लेली आसा थँक्यू जिजस आमी सगळीं हात दवरया आनी म्हणया सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा
देवान म्हाका अभिषेक केला आनी आपल्या मोगान बोलला सगळ्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. थँक्यू जिसस. सगळ्यांक सुटका दिल्या न्हू. थँक्यू जिसस. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जिसस. जेजू आमी आर्गायता हांगर आसलेल्या सगळ्या भाव भयणांक तुवें ऑलरेडी पेकयल्या. कसले दुयेंस सांग तुमी तुवें कॅन्सराचे ट्युमराचे तेंचो नाश जाला खुर्साचेर म्हणून तूं स्वत मारून शिकयता तांकां. तशेंच सोम्या तुका आर्गायता घोव बायलांचो एक कोट ना तेंचो एक कोट जोडलेलो आसा तुवें सोम्या. ते देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना सोम्या. तशेंच सोम्या तुका आर्गायता जी तरणाटी भाव भयणां तांकां सोम्या तुवें तुजें सांगताय सोम्या तूं तरणाट्यांक सर्वेसराचो आत्मो तेंचेर आहा. देवान तांकां अभिषेक केला सगळ्या वायटांतली तांकां सुटका दिल्या. तरणाटे देवाचें उतर परगट करता म्हणून तुका आमी आर्गायता. गांवांनी जे तरणाटे आसा तेंचेर तुवें तुजो आत्मो घातलेलो आसा. तेंची गाडी चलयता तेंचेर घातलेलो आसा आनी तांकां त्या तरणाट्यांक सुटका दिलेली आसा आनी ते देवाचें उतरूच प्रीच करता. जेजून म्हाका साडवार केला जेजून म्हाका बरो केला म्हणून सगळ्या गांवांनी वचोन ते तरणाटे आपले घोवाय जाता. स्कुलांनी एक सब्जेक्ट आहा जेजूचे तांकां शिकयता म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेजू तांकां स्वत उगडापे जाता आनी स्वता वरीच तांकां सुटका मेळटा त्या तरणाट्या भुरग्यांक म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेजू तशेंच सोम्या तुका आर्गायता हॉस्पिटलांनी घरांनी आसलेल्या भाव भयणां तांकांय सोम्या तुवें ह्याच वेळार तांकां जेजू स्वत आनी जेजूचें उतरूच स्वत आनी तेच्या घायांनीच आमी सगळीं बरी जाल्या ती कन्फेस करून घरा गेलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेजू तशेंच सोम्या तुका आर्गायता ज्या भाव भयणांक पांयांक घाय जालेल्या बोटां काडलेली पांय काडले तेंचे घावे पेकोन ती ऑलरेडी सोम्या बरी जाल्या आनी तुका टेस्टिफाय गवायकी जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेजू तशेंच सोम्या जायते भाव भयणां आपेंटीस पोटान जालेली आसा ती सोम्या आल्सर जालेलो आसा सोम्या तांकां तकलेचे मायग्रेन प्रॉब्लेम आसा सोम्या तकली फोडाफोड सोम्या ती ह्याच वेळार तेजी काडून उडयल्या सोम्या तुवें सोम्या तुजे कडेन एकट्या कडेच जाता आनी कोणा कडेच जायना सोम्या. हे उतरा वरीच तांकां सुटका दिता सोम्या तूं. हय सोम्या जे भाव भयणां सोम्या ड्रग्स सोरो सिगरेटी बिडी तंबाखू खातात तेंचो नाश जाल्लो आसा खुर्सा सोम्या तांकां तूं हेच वेळार सुटका दिवन ते बरे रस्त्यार जियेता सोम्या आनी तुका टेस्टिफाय गवायकी जालेले आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. जायती भाव भयणां तरणाटे वायट रस्त्यान गेलेले आसा मेळ्ळी पिक्चरां मेळे जिवीत जियेता तांकां हेच वेळार तुवें सोम्या जसो सोम्या सेंट फ्रांसिसाक सोम्या तुजो एकूच आत्मो ओगडायत आनी जीव ओगडायत आनी तुजो आत्मोच ओगडायत जाल्यार तूं त्या उतरा वरवीं तेजें जिवीत चेंज जाला सोम्या. तशेंच सोम्या हे भाव भयणाचें जिवीत तूं चेंज जालेलें आसा आनी तांकां सोम्या तूं सुटका दिलेली आसा आनी जेजूचें उतरूच तांकां शिकयताय आनी उतरा वरीच तांकां सोम्या तूं तुजें उतर शिकोवन तांकां दुसऱ्यांक टेस्टिफाय गवायकी जाता ते तरणाटे म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेजू तशेंच सोम्या तुका आर्गायता भाव भयणांचो राग जेलसी सगळें कुड्डेपण कुसडेपण एकामेकाचो राग धरून जियेता तेंचोय सोम्या तुवें नाश जालो खुर्सार आनी ती मोगानूच जियेता आनी तेंच्या भितर तूं मोगूच उतयला म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेजू तशेंच सोम्या तुका आर्गायता आनी जायती भाव भयणांक तूं मागणी जाय आनी मागण्याची गरज आहा तेंच्याय तूं सगळी मागणी तुवें तांकां शिकयल्या आनी तांकां तूं सुटका दिल्या तेंच्या वरवीं. आनी पांय सुस्ता किडनी ट्रबल तांकां नेव्यो किडन्यो मेळ्ळ्या नेवें लिवर मेळ्ळेलें आसा तांकां सोम्या तेंचे सोम्या कॅन्सराचो पिडेचो नाश जाला ट्युमराचो नाश जाला आनी तांकां सगळे पांय तांकां नवे दिलेले आसा तांकां बिगाचे सगळे प्रॉब्लमातून तांकां सुटका दिलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेजू हे मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलेलें आसा. आमेन आमेन. थँक्यू जिसस. प्रेज यू जिसस.